हालेलुया 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 मगळ बाबणीनं तुमकां समेस्तांक बडो जेजूच्या पुंतळा मोगसो स्वागत मागता. तुमी तुमचे ते संवैरादे घेवन ह्या पुंतळाक आयल्यात. सोम्या लागीं तुमचे कश्ट कंद दूख बेजराई सांगच्याक सोमेची बेसांवां जोडच्याक ह्या आराधनाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता आसतना भक्तीनी आराधना म्हणटली जावया. बावर्तान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सुम्याक समर्पित करया. सुम्याची बेसांवां जोडया. आराधनाक तयार जावन दिमी घालून गव्या गीत नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपा लिपोवन आसच्या नमो नमो सोडवंदरा सक्रामेंतान आमकां राखच्या म्हणल्या गितां मुखांतर सुम्याक आराधनाची स्तुती करया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनास्त्या नमो नमो सोडभुंडारा साक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनास्त्या नमो नमो सोडवंदारा साक्रामेंतांत आमकां रक्षा. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळूं रावलाय म्हणया. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळूं रावलाय. देवोण लिपोवन तुजी उंड्या रुप्योप घेतलाय. देवोण लिपोवन तुजे उंड्याचेर घेतलाय. उंड्या रुपार्यो तूं आमचे संगी रावताय. उंड्याचे रूप घेवन तूं आमचे संगी रावताय. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय म्हणया. आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पित. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनास्त्या उंड्या रुपाली पोनास्त्या नमो नमो सोडवंदरा नमो नमो सोडवंदरा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. साक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो सोडवंदरा नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनास्त्या नमो नमो सोडवंदरा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. जिणेचे सुख दुख सोम्या तुजे लागीं आमी सांगूंक आयल्या. जिणेचे कश्ट गंद बेजाराय तुजे लागीं सांगून तुजी बुजवण घेवंक आमी आयल्या स्वामी. हे जेजू ये आमच्या जिवितांत ये. हे जेजू आमच्या कश्टांत आदार दिवंक घे. हे जेजू आमच्या दुखांत आमकां बुजवण दिवंक घे. हे जेजू आमच्या संकश्टांत आमकां सुटका दिवंक तूं ये सोम्या ये. तुका आमी आराधना करता. जिणेचे सुख तुका सांगूंक आयल्या.
तुझे तांबूसवण आशेऊन अंगारावल्या. हे जेजू ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये. तुझे कुरपेची देण्या भंडारगी. जिनियेचे सुख दुःख जिनियेचे सुख दुःख तुका सांगूंक आयल्या. तुझे तांबूसवण आशेव हांगारावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळूं ये. तुझ्या कुरपेची देण्या भंडारगी. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. हुंड्या रुपाली पोनासच्या हुंड्या रुपाली पोनासच्या. नमो नमो सोडवंदरा. नमो नमो सोडवंदरा. सक्रामेंतांत आमकां राखचे. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. हुंड्या रुपाली पोनासच्या. नमो नमो सोडवंदरा. सक्रामेंतांत आमकां राखचे. हालेलुया 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 हालेलुया. ईश्वे जेजू हालेलुया हालेलुया. सम्याची हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. ईश्वे जेजू आराधना. हालेलुया हालेलुया. सम्याची आराधना. हालेलुया हालेलुया. ईश्वे शलालालाला. हालेलुया हालेलुया. निरंतर सगळे हालेलुया 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 हालेलुया. उलो मारा उलो मारा उलो मारा. कळसाम खाऊन सगळ्या सत्तेन सगळ्या मनान सगळ्या सत्तेन सम्याची स्तुती करूया. सम्याक आराधन करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. हरगान जेजू अगलाब जेजू आराधन जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. येशुवे येशुवे येशुवे. जेजू 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 जेजू. हरगान जेजू अगलाब जेजू आराधन जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. हरगान तुका सुमियान जेजू. हरगान तुका सुमियान जेजू. उठल्यान हरगान तुका सुमियान जेजू. हरगान तुका हरगान तुका सुमियान जेजू. हरगान तुका अगलाब तुका सुमियान जेजू. तुका आराधन तुका सुमियान जेजू. येशुवे वंदने. येशुवे आराधने. येशुवे स्तोत्र. आराधने येशुवे. आराधने येशुवे. वंदने येशुवे. हालेलुया 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 हालेलुया. कशें मुगळ भाव भयणीनो, अद्वेंताच्या काळार आमी आसा सुमयेच्या जल्माक लक्षिल्ल्यान जल्माच्या सुमयेच्या जल्माच्या परबेक लक्षिल्ल्यान तयार करते आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जायती जायती राटावळ जायती कार्यां दिसणी आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तरी वेळ करून सुमया संगीन थोडो वेळ करचो आमी आयल्या. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. अशें आसतना सुमी आमच्या मदें आसा. कीर्तन 138. Psalm 138 कीर्तन 138. मायका लागीं रावा. इल्ले प्रेज एंड वर्शीप करा. व्हडल्यान करा. कितें म्हणटा कीर्तन 138 कितें म्हणटा? सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. सर्वेस्परा
सगळ्या म्हज्या खालसान सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दिता हांव तुका अर्गां दिता तुज्या दुता मुखार तुझ्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता हांव तुझी स्तुती गायता तुज्या दुता मुखार तुझ्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती करता हांव तुझी स्तुती करता तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडता हांव सरपडता तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडता हांव सरपडता तुज्या मोगा आनी विश्वासापणा पासत तुझ्या मोगा आनी विश्वासीपणापासून तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत मोगा आनी विश्वासीपणापासून तुज्या नांवाक हांव अर्गां दिता तुझ्या नावाक हांव अर्घ दिता तुज्या नांवाक हांव अर्गां दिता तुझ्या नावाक हांव अर्घ दिता कित्याक तुजें नांव कित्याक तुझे नाव आनी तुजें उतर आनी तुझे उतर कित्याक तुजें नांव तुझे नाव आनी तुजें उतर आनी तुझे उतर सकडां प्रास सक्ता प्रास तुवें वर्तें केलाय वर्ते केलाय तुवें वर्तें केलाय ते वर्ते केलाय सकडां प्रास तुवें वर्तें केलाय वर्ते केलाय हालेलुया 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 गैता काळीज मोचे सर्वेस्परा होगळी तुझी नाव तुझे वाकणता गौन गीता महिमेची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी मो तुझो कोरो आणि मायपसी कैता काळीज मोजे म्हणजे मोगाच्या बाबडीन आमचे काळीज सुमयाचे मोगाचे वर्णन करून गायता हे की नाही वर्णन करून गायता देखून आमची काळजां बरल्लीं काळजां सुमयाच्या वैभवान सुमयाच्या नांवान सुमयाच्या महिमेन भरलेलीं काळजां आसूंक जाय आनी भरलेल्या काळजान कोणाची स्तुती करूंक जाय सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाय सर्वेस्पराची स्तुती करूंक गैता काळीज म्हजें न्ही गैता काळीज म्हजें तुझ्या नावाची वडवी गायता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुम्ही त्याच्या मानाक आनी महिमेक ही गीत आमी गावया ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರೀತಿ ಬಂಗಾರ ಒಳ್ಳೆ ಗೀತ आम्ही गावया उभी राहूया त्याच्या मनात ही गीत गावया उभी राहूया अरे बेटा ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ सगळी सांगता ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ಬೆರಗೆ ಭಯವೇನಿಲ್ಲ ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲಿನ ಗಾವಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲಿನ ಗಾವಲಲ್ಲಿ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆನಿ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆನಿ ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲಿನ ಗಾವಲಲ್ಲಿ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆನಿ ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇನಿಲ್ಲ ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೀನಿರುವೆ
ನೀನಿರುವೆ ನನಗೀಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೀಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. Dalej bitte nam jasami din masmi. Dursun gavia. Am jasami, moga jasami. Apur baisa jasami am samadhyas. ಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗದಿ ನಾ ನಡೆವೆ, ಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗದಿ ನಾ ನಡೆವೆ, ಸುರಿಸು ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವಾ, ಸುರಿಸು ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ. ಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗದಿ ನಾ ನಡೆವೆ, ಸುರಿಸು ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವಾ, ಸೇವೆಯ ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವ. ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನಿದ್ದರು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ನಿನ್ನ ಆನಂದವಾ, ಅನುಗ್ರಹಿಸು ನಿನ್ನ ಆನಂದವ. ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೀಸು ಎಲ್ಲರೂ ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೀಸೋಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ಬಾಳು ಬಂಗಾರ, ಬಾಳು ಬಂಗಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ಬಾಳು ಬಂಗಾರ, ಬಾಳು ಬಂಗಾರ, ಬಾಳ 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 ಬಂಗಾರ. ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೀಸುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. Hallelujah, 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 hallelujah. Ulamara, 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 ulamara. Shadal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 . कळसाचा उरामाला आमचा समय आमचा मग समय आमच्यामध्ये असा आमका ऐकपोसो आमका आता दिवस आमका बसतो आमका सांभाळसो समय आमका बेसवानी बरसो समय आमका कृपेन आशीर्वादन करसो समय आमच्यामध्ये असा. जेजो जेजो दाविदाच्या पुता आमची काकुळकर, जेजो जेजो दाविदाच्या पुता आमची काकुळकर. हालेलुया 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 हाला 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. येशू 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 जेजो 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 Shadalalalalalalalala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tergantung kasumnya Yesus.
Ergan tuka sumian Jesu. Uglap tuka sumian Jesu. Haradan tuka sumian Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Busyam. Uglap babani nomor dia gedi bor sumiak padiam. Adventaच्या काळात आम्ही असां न्ही गे अद्वैताच्या काळात आम्ही असां कोणाची परब आमी संभ्रमता कसली परब संभ्रमता ह्या काळार खंयच्या परबेक आमी तयार करून असां जेजूच्या जल्माक तुमचो माईक ऑन आसा की उलयलाय का ना काही कोणाच्या परबेक आमी तयार करून असां जेजूच्या जल्मा दिसाची जेजूच्या जल्माच्या परबेक तयार करना असां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेजूच्या जल्माच्या परबेक जेजूक आयतींक करूंक कोण तयार करना असा आमी सुवार्थेंत ह्या दिसांनी आयकता आमी कोण जेजूची वाट तयार करूंक आयिल्लो हा स्नानीक सुवाव न्ही स्नानीक सुवाव आयलो आनी देवाचें उतर ताणें परगट केलें खंयसर परगट केलें खंयसर मरुभुमींत खंयसर परगट केलें खंयसर अरण्य म्हळ्यार घालें हा हा मरुभुमींत देवाचें उतर परगट केलें आनी ताचो ताळो आयकोंक जायते जण ताचे लागीं आयले तूं कितें करतलो तो उदकान स्नान दितालो कितें करतलो तो हा उदकान स्नान दितालो खंयच्या उदकान खंयच्या उदकांत जॉर्दानाच्या उदकांत तो स्नान दितालो आनी जिणी परिवर्तन करूंक आपोवणें दितलो कळ्ळें गे जिणी परिवर्तन करूंक आपोवणें दितालो आपोवणें आनी ताच्या आपोवण्या पाळो दिवन निजायकी पातक रडोवन जिणी परिवर्तन करतल्यांक तो तेंत स्नान दितालो स्नान उदकांत बुडयतालो आनी परिवर्तन करून सोम्याक मेळोंक तो धाडतालो कळ्ळें गे कोणाक कोण पळय पातक रडोवन जिणी बदलता आनी स्नानी जुवां लागीं येता स्नान घेता तसल्यांक जेजू लागीं तो धाडतालो आनी थोडे आसले पातक रड नासले जिणी बदलूंक तयार नासले ताचें उतर आयकूंक तयार नासले येताले ते स्नानीक जुवांक पळोवंक येताले आयकूंक येताले पूण कान आसोनी केप्पे जाल्ले दोळे आसोनी कुरडे जाल्ले सोबाय पळयताले स्नानीक जुवांची ताणें आमकां सांगची कांय गरज ना पश्चात्तापावची पातकां आमी करूंक ना बोगसाणें मागची आमकां गरज ना परिवर्तन जावची गरज ना आनी ताचे लागचें स्नान घेवची गरज ना म्हणून ताची सोबाय पळयतल्यांक तो म्हणटा जिणी पातक रडोवन जिणी परिवर्तन करूंक तयार नासलेल्या त्या मनशांक तो सांगता हत्त आग्याच्या पिलानो कितें सांगता हत्त आग्याच्या पिलानो बळ्या कठोर उतरांनी असल्या खोट्या मनशांचें तो खंडन करता आनी म्हणटा हत्त आग्याच्या पिलानो येवंकसच्या क्रोधांत बाचाव जाता म्हूण तुमकां कोणें सांगलां कळ्ळें गी दारूण काळजाच्यांक खोट्या काळजाच्यांक मनशांक कांठाळून म्हणटा तो कांठाळून हत्त आग्याच्या पिलानो हत्त आग्याच्या पिलानो खोटेपण कुसडाई भरलेल्या मनशानो कुसडाई आग्याच्या सगळ्या कांट्यांनी मासांत वीक आसा तसले थोडे आसात विकाळ आग्यो तसल्या मनशांक तो म्हणटा हत्त आग्याच्या पिलानो येवंकसच्या क्रोधांतून बाचाव जाता म्हूण तुमकां कोणें सांगलां
कोणे सांगला तुमका? तो म्हणटा रुखाक कुराड मारणं झाल्या. रुखाक कुराड मारणं झाल्या. रुख तरल्या ते तुम्ही रुख तरल्या ते कोणे कातरल्या? लहान कोयतेन कातरल्यात. मोठले रुख तरल्या ते पळयल्यात. कातरतना पळयल्यात हांवें कातरल्यात. कळ्ळें गी? मोसान कळ्ळें गी? कुराडीन धाकटे कातरयेत. व्हडले रूख मोसान कातरीचे. कळ्ळें गी? उबे आनी आड 2 तरांचे मोस आसात. एक लांकडां पडसो मोस आसा आनी एक रूख कातरसो मोस आसा. कळ्ळें गी? लांकडां कातरसो मोस मोठलो. कळ्ळें गी? मोठो आसा. रूख कातरसो पातळ. कळ्ळें गी? पयलें रूख पळयता आमी खंयच्या संदर्भान 1-2 आसा. खंयच्या सायडीन 1-2 आसा. त्या सायडीन पयलें कातरचें. कळ्ळें गी? चार कातरचें. आतां बरो मिशीन आसात. पयलें गरगासी आसले, कोरोंती आसले, पूण कोरोन थोडे फावटी सिरकत जाले. कळ्ळें गी? कातरतना रूख माल वतना सिरकत जाले, ओडूंक कस जाताले. मोसान कातरचे. थोडे फावटी कोरोंत आसनातले. गरगास आडमुरी आड्डामुरी म्हणटाले. आडमुरी घालची. कोरोंत म्हळ्यार 2 टायपाचे कोरोंत आहात. एक रूख चितसो कोरोंत, तो कोरोंत म्हणचे. कळ्ळें? वयर रुंद तकली बारीक. मागीर आडमुरी म्हणचे. आडमुरी म्हळ्यार एकूतले तेजे दांत एक तिसीन एक इशीन आसात. कळ्ळें गी? कणसीन ते पासूंक दांत. कळ्ळें गी? पयलें एक कुशीन पासचे, उपरांत कोरोंत उलटा घालचो आनी एक कुशीन पासचे. कळ्ळें गी? कोरोंताचे दांती पासल्यात हांवें. बरें कर. आनी रूख कातरतना कुराड मारचे, मोस मारचे. उपरांत लास्ट पडोवंक जाताना ह्या सायडीन कातरचे. जाल्यार रूख रोख आमकां खंय जाय थंय परती येता. आतां कुराड वा मोस रुखाक मारून जाला. मुक्काल पर्यंत कातरला. आतां तो रूख जाय म्हळ्यार जाता? हां देवा, आतां तो रूख जाय. बरो आंबे दितलो रूख, बरो पणस जातलो रूख. शे नाका आनी जाय मुळा घाल्यार जाता? आनी मुद्दा माती घालना जाता? मान जाला. मुक्काल कातरून जाला तो. आनी तो जाय म्हणून पाश्चात्ताप पावोन आनी जाय म्हणून सांगून ताका मुळा घाल्यार जाता? जोर वारें येत जाल्यार कट ढाडल्ल पडटा तो. पैकी ताची गॅरंटी ना. ताजें सोडोंक जाता? सोडोंक बी दिसता. केन्ना पडटा म्हूण गोतू ना. तशेंच पळया ह्या अहंकारी गर्व्या मनशांची कितें कुराड मान जाल्या. पडोवंक मात्र बाकी आसा. आनी तो केदाळ पडटा गोतू ना. समजलें? गडगडो मारल्या उपरांत एका माडाक एक रुखाक गडगडो मारलो तक्षण पावता की तो? गडगडो मारून जाला. आनी थोड्या दिसांनी ताची मोडलां बागोतलीं. ताचेर आसले बोंडे नारळ झडटले. माड मरतलो. उडास्तोरा धरून काळजाच्यांक सांगचें देवाचें उतर उडास्तोरा. देखून हो तो ऐन वेळ, परिवर्तन जावचो वेळ, पश्चात्तापावचो वेळ, देवा सवय पाटी येवचो वेळ, ऐन वेळ. कित्याक ताणें आसुडूंक सुरू केलां. तडप्यांत आसुडूंक सुरू केलां. कितल्या जाणां आसुडलां? घालें तांदूळ मात्र. मागीर घालें भातां सोडलां. कितल्या जाणां भातां सोडलां? वाऱ्याक दिल्या उपरांत बरें भात भरल्या उपरांत पोल आनी भात मिक्स जाल्लें आसता. न्ही दड्ड म्हणटात गे तें आसोडचें आसलें. तांदूळ बरें भात काडूंक पोल काडूंक न्ही आसोडतना पळय पोल वाऱ्याक उपता. हां आट्टा आसोडतना अशें तोडप्या बोटांनी मारूंक न्ही पटा मारूंक. मागीर फुंगूंक थोडे फावटी फुंकतना पोल भायर सोडटा. भात तोडप्यांत उरता. मागीर तें अशें करून उडयेन घालूंक वतें आसोडलां. तुमी पुरो अमेरिकांतून आयल्यात परत काले आसोडलां. पळया सूप ताणें हातान धरलां. तोडप्या हातान धरलां. वासडूंक सुरू केलां. दानी वासडूंक सुरू केलां. बोरी तो तुप्यान भरतलो, गोणयेन भरतलो आनी पाड पोल आसा पळय खंय घालतलो? हां बाजू घालून आतां चल्या उज्यान घालतलो.
कळले की भाताची पोल कित्याक करताली भाताची पोल आसले पळय भाताची कितें करताली हां खाल्या उज्या घालताली राज घालून सुरमण दिताली भाताची पोल आनी भाताचो व्हडलो कुंड आसा पळय मोठो कुंडो सडावत बातू कुडूंक वापरताले बातू कुडूंक समजले हां घरांनी बातू कुडचे जाले व्हडल्या बाणाल्यान कळले की पोल उडोवची आनी कितें उडोवचें कुंडो उडोवचो आसलो कुंडो आतां कुंडो मिशिनार सोडटा मिशिनार सोडटा आनी बरोबर पेटोवन आसता पयलीं आतां उडोवचो आसलो कळ्ळें की आळवाचें मिल आसलें कुच्चेर श्रीनिवास आळवा आतांय आसा मिल त्या मिल्लांत हांव बातू कडूंक येतालो बातू कडूंक सांजेरेचें कळ्ळें की हां सकाळीं इतली रास घालचो कुंडो आनी म्हजो आन सांगतालो अशें बसून उडोवन रावता हांव उडोवन रावचें आतां ओळटालें उडोवन राव उजो पेटोवन आसतालो आतां बरें मिशीन आयल्यान पळया आनी ती पोल कळ्ळें पालवोन आतां आसलें उज्यान घालना लासतलें देखून वतो वेळ देखून इगडी बरदोळे दांपिया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दारूण काळजाची जावची नाका आमी ह्या दिसांनी कुमसारां दवरतात न्ही गे वय की न्ही कुमसारां पोरसू समोर हांगाय दवरलीं कितलीं जाणां येतात सुटाय कुमसार जावं थोडीं जाणां मस्त जाणां येनात कित्याक चिंतात आपणें पातक करूंक ना बघेवंत आमी धरून काळजेसो पश्चातापावा बोक्षणे मागा तुम्ही केल्ल्या सर पथकांक प्रायश्चित करा कित्याक म्हळ्यार पश्चाताप बघून प्रायश्चित बघून जिणी परिवर्तन करतल्या एका पथक्यातय सर्गी चड संतोष जाता एक सर्गी संतोष तू जायचे की सर्गी संतोष हाडी जाय गे तुझे तावन तो संतोष जायचे की राब दिया तुझे तन तो संतोष जायचे की पुरो जालें न्हू उबो रावन तुमचे थंय तो संतोष जायचे की तुमच्या मारिफा सर्गीच्या राजा संतोष जायचे की तर पश्चातापावा बोक्षणे मागा जिनी परिवर्तन करा तुमच्या मारिफात सर्गीच्या राजा चड संतोष जातलो दोळे दांपा आयकडी बोल वेळ भरती जालो सुमनिता उलो बदल बदल मनशा तुझी चिनी बदल तुझी जिवीत बदल थोडे दांपोवन हें गीत गायता आयकतना थोडे दांपा तुमी गीत करीचे म्हण नाय थोडे दांपा तुमच्या पातकाची दूख धरा पातकां उडा साडा प्रायश्चित बघा पातकाचे बोक्षणे सोम्या लागी मागा आनी मुखार ते पातक करिना हो तो वेळ ऐन वेळ परिवर्तनाचो वेळ सर्गीच्या राजा संतोष हाडचो वेळ वरती जालो जेजू दितावलो दैविकता सोताळो सर्गी सोवाळो वेळ भरती जालो जेजू दितावलो दैविकता सोताळो सर्गी सोमाळो बदल 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 जिणी तुझी बदल 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 मनुष्या बदल 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 जिणी तुझी बदल वेळ भरती जालो वेळ भरती जालो जेजू दितावलो दैविकता सोताळो सर्गी सोमाळो बदल 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 जिणी तुझी
बदल 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 जीनी तुझी बदल 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 जीनी तुझी बदल 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 जीनी तुझी बदल 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 जीनी तुझी बदल Ergan tuka sumian Jesu, Oglap tuka sumian Jesu, Aradan tuka sumian Jesu, Vandan tuka sumian Jesu. Hallelujah, 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 Hallelujah. मग बाबडीनो आज आम्ही विशेष करून सरपिडी सांगातील म्हणजे तरातराच्या पिढीन कष्ट दिल्या भाऊ बहिणी खातीर आम्ही मागता. दोन तरांची पिढा आसा, एक कुडीची पिढा आणि एक मोतीची पिढा. दोन्ही पिढा कष्टांची उत्तर होय की पण सडईत कष्टांची पिढा मोठीची होय की तकली समा असल्यार बरी न्हीद पडटा न्ही गे होय की नाही. हां तकलेन समाधान असल्यार खंयचें काम करूंक मोन येता ठीक आहे. हां त्यो तकली पडपड असल्यार काही करूंक जाता. मायग्रेन असल्यार काही करूंक जाता. देखून सगळी आमच्या जिवाची मूळ अंशांग आसा. पूण थोडे फावटी कितें जाता ह्या मोतींत ह्या तकलेंत भिरांकूळ टेन्शन आसता. टेन्शन मस्तू रितीचें आसा. कामाचें ओत्तड जावंक पुरो ना समाधानाचें जावंक पुरो कळ्ळें जिणेंत सलवणेचें जावंक पुरो निराशीपणाचें जावंक पुरो वा नकारात्मक चिंतपा नेगेटिविटी नकारात्मक चिंतपा येवचें हांव कांय फायद्याची न्ही हांव कांय फायद्याचो न्ही म्हाका कांय जायना म्हजे वरवीं कांय जायना आमी केल्यार कांय सक्सेस जायना आमी धरलेलें काम पोंता पावना टाका 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 अशें आमी चिंतावं जाल्यार तें आमच्या नासमाधानाक कारण जाता. कळ्ळें गे हांव करतां कामां करतां पूण तें तातूंत हांव यशस्वी जायना जाल्यार हांव सलवल्लो व्यक्ती हांव खंयच्या फायद्याचो ना जाल्लो व्यक्ती देव म्हज्या पक्षाक ना अशें चिंतून आमी जर तर समकताव जाल्यार ते आमच्या मोतीक एक पिडा जावन बसता. न्हीद पडना टेन्शन जाता डिप्रेशना वयता हांव होय की जायतीं जाणां आजकाल असल्या पिडेक वळख जाल्ली आसा. तुमचे पैकी कोणी आसा जाल्यार ह्या तुमच्या घरांत आसात टेन्शन आसा डिप्रेशन आसा न्हीद पडना मोतीरार जाता करंदय जाता ह्या मुखांतर काळजान मोतींत आकांत कावचेनी बघता आसा जाल्यार उबे रावा. तुमचे पैकी कोणी आसा जाल्यार असले पिडेक वळख जाल्ली उबी रावा. तुमच्या बसत आमी मागता तुमचे बसत मागता मोतीच्या पिडेन कावचेनी टेन्शन डिप्रेशन भिरांत आकांत न्हीद पडना अंडो देदस्पर जाता पिसांतूर जाता खंय दव्या म्हूण बघता जीवघात करया म्हूण बघता असली चिंतना वेडो घालून कश्ट तेली आसात उबी रावा. सोम्या पळया तुमी सोम्या सांगा सर तो म्हणटा भियेनाकात भियोवची गरज ना तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा कळनासतना मागा विश्वासान मागा भवरतान मागा आनी हांव तुमकां दितो. हांव दिता तें समाधान संवसार दिवं शकना. सोमेला इतल्यान मागा हात जोडा दोळे दंपा इतल्यान मागा
हांव म्हणटा थंय प्रांत उबी रावली म्हणा. सुमयान जेजू, सुमयान जेजू, सुमया जेजू, समाधानाच्या भंडारा, समाधानाच्या भंडारा, समाधानाच्या भंडारा समाधानाच्या भंडारा, म्हजी काकुळत करे, मोची काकुळत कर, म्हजी काकुळत मोची करे. काकुळत कर. तुझे समाधान तुझे समाधान म्हाका दी, म्हाका दी. तुझे समाधान तुझे समाधान म्हाका दी. म्हाका दी. म्हजे मतींतली मोची मोती करंदाय, करंदाय, विराराय, विराराय, टेन्शन, डिप्रेशन, डिप्रेशन, ಒತ್ತಡ, सगळे खान उडय, सगळे खान सगळे खान उडय. सगळे खान उडे. नकारात्मक चिंता नकारात्मक चिंता, नकारात्मक चिंता नकारात्मक चिंता, देदस्पर जाल्ले जिवीत स्पर्धाले जीव, सगळे खान उडय. सुमया, सगळे खान उडे. सुमयान जेजू, सुमया तुझ्या तकलेचेर हात दवर, तुझ्या तकलेचेर हात दवर, तकलेचेर हात तुझ्या दवर, तकलेचेर हात दवर. तकलेचेर हात दवर. तुझ्या शांती समाधानाचे, तुझ्या शांती समाधानाचे शांती धामाला दे. बेसांव म्हजेर घाल. आपड जेजू, आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू, आनी हांव बरी जाताली. आपड जेजू, आपड जेजू, आपड जेजू, धुणकर जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू, जेजू, समया या मोतीच्या पिढीन कष्ट दिल्या सगळ्या भाव बहिणीचे तुझा आशीर्वाद घाल. तुझी गुणकाची दैवी सगळ्याच्या शिरा शिरेन वळे तू दिता ते समाधान संसार दिव सगळा असले समाधान त्याचे ते रास कर. टच, हील, 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 शालालालाला, हील, टच. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगळ भाव बहिणीनो, कुडीच्या पिढीन कष्ट नासा जाल्यार कुडीच्या पिढीन बसा. कुडीच्या पिढ्यान कोण कष्ट नासात प्रति रितीन कॅन्सराची पिडा जावं पुरो खंय हांगा दूख आसा, बायोप्सी धाडला, कोणाक डावट आसा, थनाचे जावं पुरो, युट्रस जावं पुरो, कुडीची कॅन्सराची पिडा काही आसा, लक्षण काही आसा. हांव असले पिड्यान कुटुंबांत कोणी कष्ट नासा जाल्यार तांचे पासून मागोवंक तुमी आयल्यात जाल्यार उबी रावा. किडनीची पिडा आसून कश्ट दिली कोणी आसा जाल्यार, किडनीची स्टोन आसा, किडनी दूख आसा, इन्फेक्शन आसा, उबी रावा. काळजांत दूख आसा, काळजांत दूख आसा तुमच्या, हांव सांगलेली पिडा आसतना तुमी उबी रावा. काळजांत दूख आसा, काळजांत दूख आसा, शिरो ब्लॉक आसात, आर्टरीज ब्लॉक आसात, उस्वास काडूंक कस जातात, उस्मोड आसा, लंग्साचे प्रॉब्लेम आसा जाल्यार उबी रावा. युट्रसाची दूख आसा, युट्रसांत फायब्रॉइड आसात, सिस्ट आसात, युट्रसांत युट्रसांत ब्लिडींग चड जाता असले समस्या आसात, गर्भकोशाची समस्या आसली आसात जाल्यार उबी रावा. कठीण डायबेटीक आसा, हाय डायबेटीक, शुगर आसा, कंट्रोलाक येना आसा जाल्यार उबी रावा. हाय BP आसा, कंट्रोलाक येना उबी रावा. लो BP आसा, लो BP आसा जाल्यार कोणी आसा लो बी आसली उबी रावा. लो शुगर आसा, लो शुगर आसा, हिमोग्लोबिन उणें आसा उबी रावा. पाटीच्या कण्यान दूख आसा, पेंगटान दूख आसा, हातापायाच्या गांठीन दूख आसा, उबो रावंक बसूंक जायना उबी रावा. कठीण तकली पडापड आसा, मायग्रेन आसा, वेरिकोस आसात, उबी रावा. शिरांची दूख आसा, शिरो अस्क जाल्यात, वेरिकोस जाला असल्या पिडेन ओळख जाल्ली उबो रावा. सोरायसीस पिडा आसा, गाय जातात, गुण जायनात, एलर्जी आसा, कोरोस आसा, एलर्जी, रक्तांत एलर्जी आशिल्ली आसात, कातीची एलर्जी आशिल्ली आसात उबी रावा. वर्टिगो आसा, वर्टिगो आसून कश्ट दिले आसात उबी रावा. गांठीची दूख आसा, आर्थरायटीस दूख आसून कश्ट दिले आसात, सगळीं उबी रावा.
तरातराची पिडा आसून कष्ट जाली गॅस्ट्रिकाची पिडा जिरवण समज जायना गॅस्ट्रिकाची पिडा आसा कठीण गॅस्ट्रिक जिरवण जायना असल्या दुखींत वळवळतली आसात उबी रावा दैती जाणां तुमी उबी रावल्यात हांगासर सो मी तुमकां आपणो दी म्हण मागा तुमच्या हातार ताचे दवरा सोमयाक एक वर दिसता सोम्याचे दिसत गेला हे तुम्ही कष्ट केलं न्हू वजन वयतलें न्हू तुमकां विश्व दिता म्हणलं सोमी आमच्या मध्ये आसा हे या कष्ट केल्या न्हू पिडेन कष्ट केल्या न्हू हे या आनी हांव तुमकां भलायकी दितलो म्हणटा सोमी कुरड्यांक दिसतिल्लो थोंट्यांक सोलाशें केल्लो आकुडलेल्या हाताच्यांक बरें केल्लो आरिगरांक गुण केल्लो थाप सुटयलेलो देवसार दवंडयलेलो कोडकारां नितळ केल्लो सुडका सोडवून लाभयलेलो सोमी आमच्या मध्ये आसा आनी हाचेर विश्वास दवरता सगळो बरो जातलो म्हजेर विश्वास दवरा कळनासतना मागा आनी तुमी घेतले आहात म्हणलो सोमी आमच्या मध्ये आसा तुमचे दोळे दापा सोम्याची कृपा मागा या वखता सोम्या तूं म्हाका आपड फुडें बार्तिमेव आपडलेल्या जेजू म्हाका आपड म्हूण मागा हांव म्हणटा ताच्या प्रमाणे मागा सोम्या जेजू सोम्या जेजू आमची काकुळत करे या म्हज्या पिडेस्ताची काकुळत करे सोम्या जेजू म्हजे दया दिश्ट घाल सोम्या जेजू म्हज्या दया दिश्ट घाल भलायकेच्या वैजा भलायकेच्या वैजा म्हज्या जेजू म्हजे बिरमत पाव मुझे बिरमत पाव मुझे कष्ट पड़े मुझे पीड़ा पड़े सोम्या जेजू तुझे वोड काकुळ तेने म्हाका आपड म्हाका गुण कर आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव गुण जातलो आपड जेजू म्हजी पिडा गुण जातली आपड जेजू म्हजी पिडा गुण जातली आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजू गुण कर जेजू आपड जेजू हालेलुया 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 उलो मरा हातुबार भवता उलो मरा सोमी आवडता तुमका आपडता गुण करता त्याची गुण करची दैवी सगळं तुमच्या शिराशिरांनी तो वळयता जेजो 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 दाविदाच्या पुता या सगळ्या भक्तगती काकुळ कर तुझी गुण करची दैवी सगळं त्यांच्या शिराशिरांनी वळय तुझ्या पवित्र रक्तांत का तुम्ही तळकर तुझ्या नावार्थ का गुण कर तुझ्या नावार्थ का बरी कर सोम्या तुझ्या नावार्थ का बरी कर सर वाईटाता विघ्नता अनवरता अवघडता भिडे शिड्यांनी नका निवार सर वाईट शक्तीता घोडे शक्तीता देवसराच्या ढंड्या तळण्याता माड मंत्राता विधीस पडता निवार सोम्या आपड जेजो आपड जेजो आपड जेजो टच 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 हील 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 हर 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 शदल बल 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 दल या रा 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 जेजो 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 आपड आणि गुण कर शदल ल ल ल ल ल शदल ल ल ल लिया 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 शदल लिया 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 आपड 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 हालेलुया 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 ini então kasta tanang जिने धाव कष्टाताना सोम्या सोगडास काढता कष्टाची हमी आडता ताळो तासो ऐकता जिने धाव कष्टाताना सोम्या सोगडास काढता कष्टाचे हावनी आडता ताळो तासो ऐकता
कष्टातेल्यानो येया वजन ते म्हाका दिया दितलो विषय तुमकां मोगाच्या गोपान तुमच्या कष्टातेल्यानो येया वजन ते म्हाका दिया दितलो विषय तुमकां मोगाच्या गोपान तुझ्या कष्टातेल्यानो येया वजन ते म्हाका दिया दितलो विषय तुमकां मोगाच्या गोपान तुझ्या हात बांद हालेलुया 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 యేసువే జేజో हालेलुया 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 हाला हाला हालेलुया 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 आमच्या तकलेचे दवरले पवित्र आत्म्याचे संकेत जावन असले हात आमच्या तकलेचे दवरया थोडे दांपोवन पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पवित्र आत्मा आमच्या ती वस्ती करूं दी आमच्या ती बिडार करूं दी आमच्या गर्वांत अहंकारान आमच्या तोंड भायर गेल्लो पवित्र आत्मा पोतर भितर येवं दी आमकां जाणवायचें गिन्यानाचें जडवायचें गिन्यानाचें उजवाडाचें सताचें निवीत जिवीत जिवोवच्या कृपा वळोवन दिवन दी म्हूण मागया हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे थंय ये मुझे थंय ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या मनांत ये म्हज्या कुडींत ये म्हज्या रक्तांत ये रक्ताच्या कणाकणांत ये हाडाच्या सदांत ये म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या घरांत ये म्हज्या पिडेंत ये म्हज्या पिडेंत ये म्हज्या एकसुरपणांत ये म्हज्या कश्टांत ये म्हज्या दुखींत ये म्हज्या वळवळांत ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या भलायकी दिवंक संतोष दिवंक समाधान दिवंक जणवाई दिवंक गिन्यान दिवंक चुरुकाई दिवंक भलायकी दिवंक संतोष दिवंक देण्यानी बरोवंक वळांनी नेटोवंक बरेपण करूंक आदार दिवंक सकत लाभोवंक हे पवित्र आत्म्या 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 मागा पवित्र आत्म्या मागा पवित्र आत्म्या येवकार मागा पवित्र आत्म्या येवकार मागा पवित्र आत्म्याचो अभिषेक उत्सव आतां तुमकां जाता पेंतकोस्ता दिसा देवून आयिल्लो पवित्र आत्मा तुमचेर ह्या वखदां देवून येता हे पवित्र आत्म्या देवून ह्या सगळे भक्तिकाचे देवून तांचे ते वस्ती कर तांच्या खळसांत तांच्या मनांत तांच्या सगळे जिवितांत राव तांचे ते सगळे वायट सगत गोडी सगत खान पयस उडय ही सगळी भक्तिका तुझे पवित्र आत्म्याचे मंदिर जावन टेम्पल जावन कर पवित्र आत्म्या देवानी अभिषेक कर तुझे कृपेच्या बेसावानी भर ह्या सगळ्या भक्तिकाच्या मुखल्यार लोक वाट दाखय तांच्या फाटल्यार संरक्षण कर तांच्या बगल्यार संतोष समाधान होवो कर तांच्या भितर भलायकी संतोष समाधान दी तांच्या बगल्यार संगात दी तांच्या वयर निरंतर आशीर्वाद लाभून बेसावानी भर पवित्र आत्म्या कृपेन भर पवित्र आत्म्या सत्यान भर पवित्र आत्म्या देण्यानी भर पवित्र आत्म्या फळांनी नेटाय पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 हला 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर हालेलुया 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 सगळे हातवर सगळे रावदर पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पवनात्मने ಇಳಿದುಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಾನಗಳ
ಸುರಿಸುಯಿದಾಸನಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಸುನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಅದು ಬಾರ್ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ हाले हालेलुया सगळ्यात बा हाले हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हाले हाले निरंतर हालेलुया 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 निरंतर उलबरा उलबरा हर का जेसो हर का जेसो हर का जेसो हगलाप जेसो आराधन जेसो शदलललललललललल शदललललललललल जेसो 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 येशुवे 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 जेसो जेसो सगळ्यात लाभय कृपा लाभय देणी लाभय बेसन भर आधा दी कृपा दी सगळं दी बोल दे हर 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 शदलललल हालेलुया 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 हर गान तुका समियान जेजो अगलाप तुका समियान जेजो आराधन तुका समियान नित्य नित्य तू बरे अपूर्वाचे देवा नाम हात दिल्यात उभा राहा समियान केल्या बरे पुणाक समियान दिल्लो अनुभवाक तुमका समियाचो अनुभव निजाय की जालो जाल्यार समिया दोन ताळयो दिया जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 समियाचो आशीर्वाद घेऊन कविया गीत हे देवडा सकल Sacramenta sasanaman kruya purvinyatya rupa moda noyoriti adanya Sorbonecha Ascatvisha Mavataci Bolivia Zășe papa Tășe sputa Ulasani Sutiza Podvi Mahima Sasna Sasna Ekastalya Usinam तुका दोघांच्या स्पिरिता समसुमी नावार्ता आमेन प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता तुझ्या कस्तां सुगडा स्वयं का सोडलाय तुझे सोडवणे सबळ सदा समते तय आम्ही बघी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्याना मान करूंक आमकां देन फोव कर अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत आमी केल्ल्या चुकीची दुखदन पश्चात्ताप बघून जिणी परिवर्तन करूंक वो तो ऐन वेळ म्हणलें समजून आमचे जिणी परिवर्तन करून सर्गींच्या राजान व्हरतो संतोषाच्या दिशेन वावरूंक आमकां कृपा दी अशी आमची सगळी जिणी तुझ्या आशिर्वादाची जावंक आनी आमकांत आमची सगळी पिडा शिडा गुण जावची जावंक आदार लाभय जोची येत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना Amen.
उभी राहूया. सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन अगोबान सगळी संगत सदैव जाऊन सुमियाचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन सुमियाचे नाव. आता आणि सदा सदैव जाऊन सुमियाचे नाव. आता आणि सदा. आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन सुमियाचे नाव. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. भक्ती आराधना वाटेली जाल्ले तुमकां अभिनंदन. आता मिसा गायती जाऊया. Tinur bentukan awatna samia dinwasi kalzan bukan mantan jinin tamche tuja vici denya samia kite pati amidi mogan tuja samia angka tuve poslai raklai deyan tuja Kalsamonan angka tuve bodhai nai Gopam Krista Jesucha Bhakti nur bentukan awatna samia Ginwasi kalzan bukan mantan Dini tamche tuja vici denya samia Kite pati amidi मगर बाबणीनो तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता आनी सर्वांक तुमकां ह्या बाळू जेजूच्या पुंटाळाक मोगोसो स्वागत मागता. व्हड संख्यान पुरुशोत्तना राटावळीचे दीस जाल्यारय तुमी व्हड संख्यान हे पुंटाळाक येतात. तुमची इथे सांवां घेवन येतात, हिरादे घेवन येतात, भक्तीन येतात. कोणा सरशी येतात तुमी? हा व्हडल्यान सांगा. बाळका जेजू सरशी येतात. कोणा सरशी येतात? कितें कितें मागून येतात तुमी? बाळका जेजू लागीं आशिर्वाद. कितें कितें मागून येतात? व्हडल्यान सांगा. तुमकां जाय गी? कितें जाय? कितें जाय? आशिर्वाद. तो नमो नमोनचो आशिर्वाद आसा. एक भलायकेचो आशिर्वाद, समाधानाचो आशिर्वाद, संतोशाचो आशिर्वाद, बऱ्या कामाचो आशिर्वाद, भुरग्याच्या देण्याचो आशिर्वाद, बऱ्या विजाचो आशिर्वाद, न्ही जिविताच्या जैताचो आशिर्वाद, थोड्या तराचे आशिर्वाद सोम्या दिवचो अरी एक आशिर्वाद तुमकां. आशिर्वाद समजलें गे? आशिर्वाद तो मागून आयल्यात तुमी आनी खंडीत तुमी तुमकां कितें दिता? आशिर्वाद दिता. देखून तुमकां ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार
आमी मागया. हे संदर्भार आयच्या दिसा प्रत्येक सांग बसोत मिस बेडेता वारान रुहान डिमेल्लो अबुधाबी एरगजॉन मिस बेडेता डेन्सिया डायस ताडी कुटुंबान देवादी संध्यात म्या मिस्ता लेस्ली कोरया रुसाई कुटुंबांत देवादी जाल्ल्या सोजा फॅमिलीच्या कुटुंबां देवादी जाल्ल्या सर संध्याच्यात म्या मिस्ता लेस्ली कोरया रुसाई जल्मा दिसाक देवाकर गरजावन मिस बेडेता ब्रायन आनी एन्सिला डिसोजा मोती माई वडो एरगजॉन मिस बेडेतात बेनेडिक्टा डिसोजा बेळवाई हेनरी फर्नांडीस मुंबई जसिंता क्रास्ता अहमदाबादाव जॉयलिन आणि ॲलन लग्न जिवीत असो उगडास कडून देवाकर गरजावन मिस बेडेतात आने गुड्डे एरगजॉन मिस बेडेता लीना डिसोजा अग्रार देवादीन जेकब सालिस आणि दुल्सिन लोबांच्यात मेमिसदा फ्लोरिन डिसोजा पोंपई वडो एरगजॉन मिस बेडेता ग्रेगरी डी कॉस्टा मोडबिद्री एरगजॉन मिस बेडेता मेल्विन अब्रेवानी कुटाम मिरा रोड मुंबई देवादीन लिकोरी डिसोजात मेमिसदा विल्मा पिंटो ताकोडे एरगजॉन मिस बेडेतात जेसन रेगो दुबई जिविता आणि जेसन सेराओ पुत्तूरो वरुण लविन डायस शिरताडी तशेंच देवादीन सेराफिन सिक्वराच्यात मेमिसदा हिल्डा सांतुमायर बेळवाई हे सर्व रे बसून मागया मासम इस्ता बसून मागया जे कोण मागतान बसला सोड आस करून तांचे बसोत या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागता आसतना आम समेस्तांच्या बऱ्या भलायके बसोत मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे असो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो बहिणीनो आणि बाळू जेजूच्या भक्तिकनो देवाचे उतर म्हणटात सर्वेस्पराच्या उतराचेर बाबार्थ दवरा सर्वेस्पराच्या उतराचेर बरवसो दवरा तुमच्या जिवितांत हजा पांगडतली. समजलें गे जाकारीक गाब्रियल दुतान बरी खबर हाडली. जाकारी पातयेवंक फाटीं सोरलो. मोरयेक बरी खबर हाडली गाब्रियल दुतान मोरयेन हांवें दुबाव विणे पाथेली स्वीकार केले आबळे सोमेची चारांदासी देखून आमी मोरये बरी जावंक जाय. जिवितांत कितें देवाची योजना आमचे तें आसात ती सदांच स्वीकार करची कृपा मोरये बरी आमकां भाव जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. एक घडी बोरदोळे दांपया आमी गेल्ल्या पथकाची दूख धरया. जायतीं देवाची योजना म्हजे मारिफात जारी जावंक आसली पूण हांवें स्पंदन करूंक ना भावार्थ दवरूंक ना पातयेणी दवरूंक ना ह्या मुखांतर म्हजें तें जारी जावंक ना. पश्चात्तापोवन बक्षणे मागया. काळजांत हांव दुखदन बक्षणे मागतेल्या बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सुम्या काकुळका सोम्या काकुळका तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळका क्रिस्ता काकुळका आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय. सुम्या काकुळका सोम्या काकुळका तकली भगवून देवाची काकूळ जोडया. तकली भगवून देवाची काकूळ जोडया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आणि आमची पदकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुझ्या पुताक जल्म दिवच्याक एके अंकुआरीक तुवें विसरून काडली आनी हे परी तुझ्या महिमेचो प्रकाश मनशा कुळा दाखोवंक तुवें उजिलें. तुझ्या देव सैमाचो तुजो पूत आमच्या स्कत मनशा सैमा जल्मलो म्हूण अखंड आनी तिरबावार्थान सत मानून ताका सगळ्या काळजान वंदोवंक आनी ताच्या जल्माच्या परबेक कतकती भक्तीन संभ्रमोवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. नायकार पुस्तकांतलें वाचप. त्या काळार जोरांत दानाचे कुळयेचो मनोवा नांवाचो एक मनीस जियेतालो.
ताची बायल वंजी जावन आसली आनी तिका भुरगीं नासलीं. सरस्वर सोदूत तिका दिश्टीक पडलो आनी ताणें तिका म्हळें, तूं करीस वंजडी आनी तुका भुरगीं नान, पूण तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. जागृत राव आनी जावं दाखल सोरो जावं हेर सोरो पियेनाका, अशुध्द काण खायनाका, कित्याक तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. ताच्या माथ्याक वाकर लावंक नुजो, कित्याक तो चरको आपल्या जल्मातोच देवाचो नजीर जावंक जाय. तो इस्रायेलींक फिलिस्तियांच्या हातांतली निवरूंक सुरू करतलो. बायलेन वचून दादल्याक म्हळें, देवाचो एक मनीस मुजेची आयिल्लो. ताका देवदूताचें रूप आसलें, खरेंच भयंकर. तो कैतान आयिल्लो म्हूण हांवें ताका विसरलें ना आनी ताणें आपलें नांव म्हाका सांगलें ना. पूण ताणें म्हाका म्हळें, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. देखून जावं दाखल सोरो जावं हेर सोरो पियेनाका, अशुध्द काण खायनाका, कित्याक तो चरको जल्मातोन मोरा पर्यंत देवाचो नजीर जावंक जाय. ते स्त्रियेन एका पुताक जल्म दिलो आनी तिणें ताका समसांव म्हूण नांव दिलें. चरको वाडलो आनी सरस्वरान ताचेर आशिर्वाद गेलो. जोरा आनी एस्टेवला मदें आसलेल्या महाने दानान सरस्वराच्या आत्म्यान ताका प्रेरण दिवंक सुरू केलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुझी महिमा हांवें गावच्या, तुझी वाखण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसो देवा. तुझी महिमा हांवें गावच्या, तुझी वाखण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसो देवा. जातू सर्वेस्वरा म्हजे काडाप, म्हजे भद्रतेचो आसरो, जातू म्हजे जीव वाटोवचे कोटे. कित्याक तूं एकलोच म्हजे काडाप आनी म्हजे कोटे न्हय. देवा म्हज्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुझी महिमा हांवें गावच्या, तुझी वाखण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसो देवा. तूं धन्या म्हजो एकलोच बरवसो, म्हजे तरणे प्रयत्नावनच तुजेर म्हजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावला. म्हजे आवयचे कुशींत हांव तूं म्हजो सलयनार. तुझी महिमा हांवें गावच्या, तुझी वाखण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसो देवा. तुझी महिमा हांवें गावच्या, तुझी वाखण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसो देवा. Alleluia.
हालेलुया. येशूच्या मुळा जनगांक एक गुर्त म्हूण म्हाका नेमला. येवंक तुर्त कर आनी म्हजी सोडवण करूं गळाय करिनाका. हालेलुया 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 हालेलुया. तुमचे सोबे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जुदेच्या राया हेरोदीच्या काळार अबियाच्या वर्गाचो जाकारी नांवाचो याजक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकाच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसली. सर्वेस्पराचे सर्व उपादेश आनी नियमां ती आक्षेपाविणे पाळटली. पूण तांकां भुरगीं नातलीं कित्याक एलिझाबेथ वांसडी आसली. त्या शिवाय ती दोगांय उतर प्रायेक पावुल्लीं. एक दीस जाकारी आपल्या वर्गाचे सत्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचें कार्य चलोवन आसलो. याजकाचे दस्तुरेक सरी जावन सर्वेस्पराच्या देवळा भितर सरन दूम भेटोवच्या कामाक सोडतेन ताका विसरून काडलेलो. तो दूंप भेटोवच्या वेळार लोकांचो जमो भायर मागणें करीत आसलो. तेव्हा सर्वेस्पराचो एक दूत दुंपा वेदीच्या उजवाक उबो आसलेलो ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकारी घाबरलो आनी व्हड आकांतान भरलो. पूण देवदूतान ताका सांगलें, जाकारी भियेनाका, देवान तुजें मागणें आयकलें. तुजी पतीण एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जुवांव म्हूण नांव दी जाय. ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो आनी जायते जण उल्हास पावतले. कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो. वायन वा आमालाचें कसलेंय तो सेवचो ना. आनी ताचे आवयचे कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरोवन आसतलो. इस्रायेलाच्या भुरग्यां मदल्या साबारांक तो सर्वेस्परा तांच्या देवा थंय परतितलो. एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो. बापाय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो. अविधेयांक तो नितीवंताचे वाटेक परतितलो. अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक परस जातो आयती करतलो. जाकारी देवदूत लागीं म्हणालो, ही संगत खंडीत म्हूण हांवें पातयेवचें कशें? हांव आतां म्हातारो आनी म्हजी पत्नी उतर प्रायेची. देवदूतान ताका जाप दिली, हांव देवाचे सद्रे उजी सेवा करता तो गाब्रिएल तुजे लागीं उलोवन ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे सरशीन धाडला. पूण फावो त्या वेळार जारी जावची ही म्हजीं उतरां तुवें सतमान लिनांत. देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मोनो उरतलोय, उलोवंकूच शकचो नाय. हेवशिल्ल्यान लोक जाकारीची वाट पळोवन आसलो आनी देवळान तो तितलो वेळ रावंक कारण कितें जावयेत म्हूण चिंतून आजाप जाल्लो. तितल्यार जाकारी भायर आयिल्लो, पूण तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान जालें ना. तवळ देवळान ताणें एक द्रश्टाव देखला जायत म्हूण तें समजलें. तवळ तावन तो मोनो उरलो आसता तांचे लागीं हात भाशेन उलयतलो. आपल्या मणियरपणाचे दीस भरती जातच तो आपल्या घरा फाटीं गेलो. थोड्या काळा उपरांत ताची पतीण एलिझाबेथ गर्भेत जाली. सर्वेस्परानच हें म्हजें थंय केलें. मनशा मदलें म्हजें नालिसपण काडूंक आतांपुणी ताणें दया केली. आनी 5 म्हयने उपरांत आनी 5 म्हयने पर्यंत भितरच एकसुरायेंत जियेली. देवाचें उतर हे.
वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततही म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो बळो जेजूच्या भक्तिकानो, हाजी 2 वचपां आमी आयकलीं. पयलें वचप आनी सुवार्ता ह्या दोनी वचपांत भुरगीं नातलेल्या काजरी जोड्याक देवान तुता मुखांतर आशिर्वाद दिवना भुरग्यांचें देणें दिवचें घडयत आमी पळयता. पयल्या वचपांत न्यायकर्त पुस्तकांतल्या वचपांत आमी आयकलें, जोरांतल्या दानाचे कुळयेचो मनोवा नांवाचो एक भक्तिवंत मनीस आसलो. ताची एक पतीन बायल, तिका भुरगीं नातलीं, ती वांजडी आसली, वांजडी. आनी ह्या संदर्भार आमी पळयता, पोरण्या सोल्ल्याक आमी गेल्या जाल्यार उत्पत्ती पुस्तकांत देवाक मानवल्लो एक मनीस आसलो, देवाच्या आशिर्वादाचो एक मनीस. ताका आमी कितें म्हणटा? अब्राहम म्हणटा. अब्राहम. ह्या अब्राहमाक एक पती नासली, तिचें नांव सारा. ती वांजडी आसली, तिकाय भुरगीं नातल्ली. पळया, पूण ह्या अब्राहमाक देवान म्हणलें आसा, तुजी संतत तुजी संतत दर्याच्या रेवे सारकी करतलो. आकाशाक पळय, तुजी संतत नेकेत्रां सारकी हांव करतलो. भुरगीं नात, पूण देवाचें उतर अब्राहमाक प्राप्त जालें अशें. आकाशाक पळय, कित्याक अब्राहम कंतिश्ट जाल्लो. समजलें की तवळचे कालार जर तर एका काजरी जोड्याक भुरगें जावना जाल्यार दादल्या मनशांक मान नातुल्लो, कळ्ळें की, स्थान नातुल्लो. अब्राहमू त्या गांवचो मुखेली, त्या गांवचो मुखेली सरदार. जायती पंचायत तो करतालो. पण जर तर भुरग्यांचें देणें ना जाल्यार, भुरग्यांचें देणें ना जाल्यार पंचायत करूंक जायना. ताका एक अवमान बगतालें, हे तुवें काल पंचायत एक भुरग्याक जल्म दिवन तुका जावना, तुवें काल सांगचें म्हाका. अशीं अकमानाचीं उतरां ताका आयकूंक मेळटालीं. देखून तो निराशी जाल्लो. आनी तो निराशी जाल्लें पळोवन ताची बायल आनीक चड निराशी जाताली. म्हज्या पतीक एक भुरग्याचें देणें दिवंक म्हाका जावना. हें म्हणलें, हे कांतवणी कोणाक? ह्या साराक जावं दी, अल्कानाक आनी अन्ना आसली, अन्नाक जावं दी, आनी हांगासर मनोवाच्या बायलेक जावं दी, एलिझाबेथीक जावं दी. ही कांतवणी आसली, कांतवणी. कळ्ळें गे? हातून काळारी जर तर काजरी जोड्याक भुरगें ना जाल्यार 3 जोड्या संतोशान आसाय? आसाय ना, बिलकूल संतोशान ना. एक भुरग्याच्या देण्या खातीर कितले मागतात, खंय पुरो आंगवण घालतात, खंय पुरो येतात, असाध्य म्हणलें कुडले दाक्तरा लागीं धांवतात न्ही. आनी कितले पुरो ट्रिटमेंट करून पळया, गर्भ रावचे बरी करता, हर प्रयत्न करतात, लाखांनी दुडू करसून गर्भांत भुरगें रावचे बरी करता. थोडे फाटी फेल जाता आनी इतली ददस्पोर जातात, रडतात, कंगाल जातात. कित्याक म्हळ्यार भुरगीं दिवचें कोणें? देवान. देव जाणा तुका भुरगीं दिता या दिना, देव बरें जाणा. पूण संवसारांत लोक आसा पळय, तो जिवंक सोडिना. दॅट इज द प्रॉब्लेम. समाजांत आसलो लोक आसा पळय, तो पळया जाल्ल्या गाया वयरच कोंगता. जाल्लो गाय आसा पळय ताचे वयर कोंगचें.
रेड्याच्या पाठीक गाई जालो जाल्यार बडयेन मारन कोसताना गाई जालो जाल्यार खावळो येन खंय कोंगता फक्त गायाचेर कोंगता पळया ताका पळया कसलो आळशी कावळो पळया ताका रेड्याचे सामडे ओडन कश्ट काडना पिनूंक नाका गाय जाल्यार वत्त कोंकून मांस खाता ती भिरांकूळ दूख कळ्ळें जाल्ल्या गाया वयर कोंगचें आसा पळय ती भिरांकूळ दूख ती सोसूंक जायना तुमकां हें पोट जालो जाल्यार उदकान पांय धरून बसले जाल्यार मासली येवन कोंका येत जाल्यार तुमकां दुखता की ना मासली न्ही तशें जाल्ल्या गायाक येवन कोंगचें मनशाची सोय आसा कोंगचें कळ्ळें तुका गाय जाला त्यात गायक कोंगचें 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 आनी तुका जाल्लें तें दूख पळोवन म्हाका संतोश भोगसो छे तशें आमी जावंक नजो तशें जाल्यार मनशान देव कांटाळटा साराक तशें जालें मनवाच्या बायलेक तशें जालें देखून ती मागतली देवा लागीं एक पटी आमच्या गर्भांत एक भुरगें किर्ल अशें कर भुरग्यान घातलेल्या आवय बापायची दूख तांकां मात गोत प्रते रितीन स्त्रीक ती तिका मात गोत देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया हांगासर देवदूत तिका दिश्टी पडटा सुरेस्परसूद तिका दिश्टी पडटा मनोवाच्या बायलेक दिश्टी पडटा आनी म्हणटा तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली सारा कितें अशें म्हणलें तांकां भुरगीं जावच्या फुडें अब्रामाक ताणें आशिर्वाद दिल्लो तूं एक आशिर्वाद जातलोय आकाशाक पळय तुजी संतत नेकेत्रा सारकी हांव करतलो दर्याच्या वेळेक पळय तुजी संकत दर्याच्या रेवे सारकी करतलो पळया आनी देवान ताका एक पूत दिलो कोणाक समाजांतली हल्क समाजांत ताचे विशांत उलोवचें बंद करच्या दिशेन ताका एक पूत दिलो देवान कित्याक अब्रामाक भुरगीं जल्मोवची सकत आसा म्हूण दाखोवच्याक न्ही ताचें नांव कोलें इसाक न्ही व्हडलो पूत इस्मायल दिलो आगार कामागाराच्या एका साकरणीक न्ही एक पूत दिलो आगाराक इस्मायल आनी तो पूत जाल्या उपरांत सारा आणकी चड करगली चड दुखलें तिका आगाराक आनी भुरग्याक दोगांकय भायर गेलें आनी ती मरुभुमींत उदकाक कसतलीं उदकाक आनी वेळार देव म्हणटा तूं अब्रामाची संतत तुका हांव कश्टार घालूं ना दर्याच्या वेळ्या सारकें तुजी संतत हांव करतलो संतत वाडयतलो दर्याच्या वेळ्या सारकी इस्मायलाची संतत उपरांत पळया देव वाटसुराच्या रुपी समकून वेता अब्रामाच्या आनी साराच्या टेंटाच्या थंबाच्या बगलेन वाटसुरा रुपी येताना अब्रामो त्या थंबाच्या बागला लागीं बसून आसलो धांवता या पुरा सण जाल्यार तुमकां येया इल्लें गोड आनी उदक पिया न्ही आदीं दिताले न्ही आमी गोड आनी उदक न्ही हिची सवकासाय घेया अस्क जाल्ल्या कुडीक गोड आनी उदक पियेलें म्हणटाना इल्लें त्राण मेळटा शुगर डावन जाल्ल्या वेळार देखून इल्लें उदक आनी गोड दिवन धांवलो तो मुखार आनी म्हणालो दनपार जालो एका रुखाच्या सवळे पंदा बसा तुमी इल्लें जेवन वसा आनी बायले लागीं धांवता आनी बरें रांदप करता आनी तें अन्न तो तांकां त्या रुखा मुळा वाडटा अब्राम वाडटा आनी तो तांची सेवा करूंक लागता ठीक जण आयले वाटसुरी घट्ट जेवतात बापूत पवित्रात्मो घट्ट जेवतात जेवल्या उपरांत ते म्हणटात तुजी बायल खंय आसा अप्पूरबायेचें जेवण तयार केलां तुजी बायल खंय आसा बायल भितर आसा तंबंद आसा आपय तिका धांवता अरे सैरे तुका आपयतात आनी ती येता आनी तवळ देवदूत म्हणटा येवच्या वर्सा ह्या वेळार तुज्या हातांत भुरगो आसता पळया आशिर्वाद भुरग्याच्या देण्याचो
आशीर्वाद. आणि देखून इसाक जल्मता म्हज्या बागो इसाक जल्मता आकाश पळय आकाश नेकेत्रा सारकी करतलो मेजो मेज अब्राम आकाशाक पळय आनी मेज नेकेत्रा मेज साध्या सादी म्हाका साथ दिना देवा तितली संतत हांव तुजी करतलो. पळया इसाकाची जावं जाको इस्मायलाची जावं कितली व्हडली संतत अब्रामाची. 3 धर्माचो बवर्तसो बापूय तो न्ही गे सुदैव इस्लाम क्रिस्टियनिटी न्ही गे तुजो बापूय जालो अब्राहम. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया तशेंच हांगासर मनोवाच्या बायलेक पळया खरगतल्या त्या बायलेक दूद दिश्टी पडटा आनी म्हणटा तुय एका पुताक जल्म दितली. पण जागृत राव जावं दाका सोरो वा हेर सोरो अशुद्ध काण खंयची कांवचे न्ही. समर्पित जिवीत तुवेंची येसय. आनी येवन ती गोवाक सांगता म्हाका एक देवदूत दिश्टी पडलो. आनी तो कितें म्हणटा तो म्हणटा तूं गर्भेस्त जातली एका पुताक जल्म दितली आनी तूं गर्भेस्त जातली एका पुताक जल्म दितली. देखून जावं दाका सोरो जावं हेर सोरो पियेनाका अशुद्ध काण कांय नाका. कित्याक चेरको जल्मातावन मरा पर्यंत देवाचो नाजीर जावन देवाचो प्रवादी जावन देवाचो एक मनीस जावन तो जियेतलो. पळया हाच्या सुवार्थेक आयले हांव जाल्यार सुवार्थेक पळया सेम गजल कोणाची जाकारीची आनी एलिझाबेथीची सेम. एलिझाबेथी पळया भुरग्यांचे देण्यार आसतना खोरगोवन आतां जिविताच्या सांजेक पावल्या. सांजेक म्हळ्यार कोत्ता न्ही जिविताच्या सांज म्हळ्यार घालें उतर प्राय पावल्या कळ्ळें. पोंडाक लागीं जिविताक पयस जाल्या कळ्ळें. कात पुराची वळून गेल्या वांजती कशी भुरगीं नान पूण उतर प्रायाची जाल्या. आतां भुरगें जावचें खंयचें म्हणून लक्षण आसा गी ना न्ही गे. आनी ह्या काळार पळया ह्या काळार जुदेयाच्या राया हेरोदीच्या काळार अबियाच्या वर्ग असो जाकारी नांवाचो याजक आसलो. अबियाच्या वर्ग जाकारी नांवाचो याजक आसलो. तांकां सोडती मेळटाली. सोडते प्रमाणे तांणी देवळाच्या गर्भकुडींत काम करूंक आसलें आनी सोडते प्रमाणे देवळाच्या गर्भकुडींत जाकारीक दुंब पेटोवचें काम मेळ्ळें दुंब पेटोवचें. आनी तो त्या देवळाच्या गर्भकुडींत धूम पेटयता आसतना ताच्या उजव्याक सडन एक दूत दिश्टी पडलो. दूत आनी ताका पळोवन तो कावजेलो भियेलो कत्तपटी भियेलो. दूत दिश्टी पडलो आनी कितें म्हणालो दूत जाकारी भिये नाका. भियेतल्या जाकारीक म्हणालो जाकारी भिये नाका डोंट बी एफ्रेड भिये नाका. देवान तुजें मागणें आयकलें. हर एक पटी धूम पेटयतना तूं मागतालोय जल्मात तूं काजर जाल्ली तो मागतालो भुरग्याच्या देण्या खातीर मागतालोय देवान तुजें मागणें आयकलें. तुजी पतीन एलिझाबेथ एका पुताक प्रसूव जातली ताका तुवें जुवांव म्हूण नांव दी जाय. ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो अभिमान भोगतलो जायतो लोक उल्हास पावतलो. कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो तुजो पूत व्हरतो जातलो. वायन वा आमालाचें कसलेंत तो कंसना कसलेंत कंस रान देंपे आनी रान मोव मात घातलो. खंयच्या मनशान आंदलें खंयचें काणी कंसना. एक डिफरंट टायप मनीस तो. आनी ताच्या आवयच्या कुशींत एलिझाबेथच्या कुशींत आसतनाच पवित्र आत्म्यान बरोवन तो उडकी मारतलो न्ही गे. मरयेन भेट केल्ल्या वेळार ताणें उडकी मारली की ना हय उडकी मारतलो. तसलो एक्टीव तसलो देवाक मानवल्लो जावन तो आसतलो. इस्रायलाच्या भुरग्यां मदल्या साबारांक तो सर्वेस्परा सरसी फाटीं हाडटलो सर्वेस्परा देवा थंय फाटीं परतीतलो. एलियाचो स्वभाव एलिया प्रवादी श्रेष्ठ प्रवादी एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसोन तो देवाचो दूत कसो सर्वेस्पराच्या फुडल्यान धांवतलो. बापाय भुरग्याची काळजां तो परत हे करतलो तुटून पडली कळ्ळी.
पपसली काळजां सगळी एक करतलो, अविधेयांक नितीवंताचे वाटेक परतितलो, सुरेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक परजा तो तयार करतलो अशें सांगता देवदूत. कोणाक सांगता? कोणाक सांगता? जाकारीक सांगता. जाकारी गुडगुड गुडगुड म्हणटा हांगा. आनी जाकारी म्हणटा हुई तें पुरा सामा, तें पुरा सामा, पूण हांव म्हातारो, म्हजी बायली म्हातारी, दोगांकी भुरगीं जावची सकत ना, प्राय उतरल्या. हें पात्योवचें कशें? तूं म्हणटा हें पुरा जातलें, पात्योवचें कशें? कशें पात्योवचें? हें कुणी मनशां पात्योवचें गी? तुवें तरणाट्याक म्हण सांगल्यार म्हणी हें म्हणली हें तुवें वचून वचून ह्या आमच्या म्हाताऱ्याक सांगलें, देखून आमी कशें पात्योवचें? हांवूय म्हातारो, म्हजी बायली म्हातारी, म्हणून तो पात्योवंक कबूल जालो ना. कित्याक कबूल जालो ना? जाकारीची चूक ना हांगासर. कित्याक म्हळ्यार तो जाणा तो म्हातारो, बायली म्हातारी, प्राय उतरल्या, जायना. संवसारी चिंतपा प्रमाणे हें असाध्य. तें बरें जाणा आसलो. आनी जाकारी संवसाराच्या चिंतपान मात्र चिंतालो. सर्गीच्या तो देवळांत धूम पेटोवचें काम करतालो जावंक पुरो, पूण सर्गीच्या राजाची जाणवाई ताका नातल्ली. संवसारी जाणवायेन ताका पात्योवंक कश्ट जालें. देखून देवदूताक इल्लोसो राग आयलो. कित्याक राग आयलो म्हळ्यार ताचेर उलयल्लो कोण? मनीस गे. हा, जाकारी लागीं उलयल्लो कोण? देवदूत. ह्या देवदूताक म्हणी पळोवन आनी पातयेच्या लेगीना. हां, थंय चुकलो जाकारी. पळया, जर तर ताच्या जाग्यार हांव गेल्लो, मनीस गेल्लो जाल्यार, कोणी एकलो वचून मनीस सांगिल्लो जाल्यार ताणें तशें सांगितें. पूण ताच्या मुखार देवदूत आसा. देवदूता ताणें पळयला, गब्रियल दूता पळयला. तो भियेला पळोवन. आनी वो गब्रियल दूत सांगतना पळय पात्योंक नरगलो. तो नरगलो. कित्याक? देवाची जाणवाय तितली ताचे ती नातल्ली. देखून गब्रियल दूत म्हणालो, तूं मोनो उरतलोय, तुका उलोवंक जावचें ना. केदोळ पर्यंत? भुरगो जल्माता पर्यंत तूं मोनो उरतलोय. हो गर्भकुडींत गेल्लो मनीस भायर येवंकूच ना. मस्त वेळ भायर गेल्ले, पुरा भायर आसले, देवळा भायर आसले, पुरा शर्मेले. वो भितर वचून कालें करता. कितें करता? खली गजाल. मस्त वेळा उपरांत भायर आयलो. भायर येतना उलोवंक आनी पुरो जायना. गामोन आपणे हो देदस्पर जाला. देदस्पर जावन गामोन पुरा भायर येतना उलोवंक आनी कांय जायना. आनी चिंतलें हाका आनी म्हणी दर्शन जालां जायचें. आनी अशें म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो एलिझाबेथ गर्भस्थीन जाली. आनी हांगासर पळया, जाकारी संवसारी चिंतपान मात्र मेतेर जालो सोडल्यार संवसारी चिंतपाच्या बुदवंतकायेन हें सर्गीचें चिंताप, सर्गीची जाणवाय स्विकार करून चलवलो. पूण मरयेक तशें न्ही. मरयेक गब्रियल दुतान बरी खबर हाडली न्ही गे. हय गे. तिका काजरत जावंक नातलें. काजरत जावंक नातलें. ती तरणाटी, ओके, पूण काजर जावंक नातलें. काजर जायनासतना, खंयच्याय दादल्या संपर्क नासतना भुरग्यां जल्म दिवं जाता? जायना. पूण गब्रियल दूत आयलो. गब्रियल दूत येवन नमान मुरये कुरपेन व्हरले. सुमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव तुजे कुशीचें फळ म्हूण सांगता आसतना मोरी चिंतूंक पडली. खंयच्या नामान असो हो शब्द म्हज्या कानान पडटा. कसलो नामान जावं येत? कसलो नामान जावं येत? पळया, मुरयेचें चिंता कितें पॉझिटीव. पळया, कसलो नामान जावं येत? ताच्या उपरांत गब्रियल दूत म्हणटा, तूं गर्भेस्त जातली. हांव काजर जावंक ना, तरी तूं गर्भेस्त जातली. पवित्र आत्मा तुजेर सावळी घालतलो आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दी जाय. साबारां पडोंक उठोंक तो कारण जातलो. स्वस्थ. कितें म्हणटाय तूं मरये? कितें म्हणटाय? जाप दी. कितें म्हणटाय? तिणें म्हणोना हांव म्हज्या पप्पा लागीं, म्हज्या बाबा लागीं, जोकिमा लागीं, म्हज्या मम्मी लागीं, अन्ना लागीं येता. इसान फाल्यां सांगता, फाल्यां सांजेर ये जायते म्हणून तिणें सांगलें. हां, खंय व्हडलें जिविताचें डिसिशन. पळया,
जर तर खाजर जायनासतना गर्भेस्त जाली जाल्यार फातरान जिवीशी मारची शिक्षा भिरांकूळ शिक्षा आसा. ह्या वेळार गब्रियल दूत म्हणटा कितें म्हणटाय सांग मरिये तुजी गबलात कितें हांव वचून घरा म्हज्या बापाक आनी मम्मीक इसारन बाबाक आनी मांयक इसारन फाल्यां सांगता जायते म्हणून सांगलें. सांगू ना 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 बा जायना बिलकूल जायना फातरान जिवीशी मारची शिक्षा आसा. देवा 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 तूं कोणा दुसऱ्या लागीं वच दम्मे सायबा म्हणे कितें म्हणे तिणें फाटी मुखार चिंती नासतना सटक कर म्हळें. ल्हान भुरगें तें प्रायक पावूं ना म्हणाली आबळे सोम्याची चरण दसी. आबळे सोम्याची चरण दसी सोम्याची सेवकी हांव तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय कितेंय जावं. कोळ्या म्हणजे मोगाच्या बाबडीन कसले अपूर्व असो भावार्थ कसले विश्वासीपण कसले पात्येनी मुरयेची देखून स्त्रियां पैकी ती सदेव देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तसलो भावार्थ सोम्या ते आमकां आसूंक जाय. आमकां चुरपिडा येनो जो जिवितान दिल्ले कश्ट येनो जो जिवितान दिल्ले सलवण येनो जो इल्ले मागसुणें मेळनो जो म्हज्या पुताक दुवेकी वागसुणें मेळनो जो काही सुकोनी पयल जायनो जो कळ्ळें गी असलें चिंताप आमचें पुरो आमी टॉप नंबर वन आमकां तर बरें मेळचें आमकां जायचें. आमच्याच माडयेर मस्त मोठ्ठो काटी चिमटी जायचे पोपळांची आमच्याच माड्यार काटी बोंडे जायचे नारळ जायचे आमची तुवाळची भुजी अशी अशी जायचे उरल्यांची पुरो मात चिकन वचचें अशें चिंताप म्हाका मात कळ्ळें गी. कांयली पिडा आयली काही माड मेलो कांयली माडी रोग लागलो कांयली कश्ट आयले भुरगें परिक्षेन पयलें जालें कांयली उणें मार्क्स मेळ्ळे. देदस्पर स्विकार करून तयार ना देवाचें योजन देवाची जाणवाय देवाचो मोग स्विकार करून तयार ना. आपले सोम्याची चरण दसी तुज्या शब्द प्रमाणे तें जावं. जोब पात्र्यार बरी कित्याक आमी जावंक जायना कित्याक मरिये बरी जावंक जायना. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जाकारे बरी संवसाराच्या जाणवायच्या संवसारी जाणवायान मात्र सर्गीच्या राजाक जबाब दिवंक जायना. सर्गीच्या राजाची जाणवाय आसून सर्गीचें योजन कितें म्हणलें जाणा जावन जाप दिवची सकत आमचें तें आसूंक जाय. देखून एक बरदोळे दांपी आमी म्हजी जाणवाय संवसाराची मात्र गी म्हजी जाणवाय सर्गींची आसा. मरिये बरी सर्गींची जाणवाय आपणोन देवा मुखार मानवलो सांगूंक सोमी आमकां आदार दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिएक देवा तें आमचें भावार्थ दवरून आमची मागणी आमची गरजो आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा आमी समर्पिया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमची मागणी आयक. मोगाळ बाप्पा पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी ह्या जगधर्मिकांनी बऱ्या भावती जिणयेन जेजूक साक्षी जावन तांच्या आपोज्जेक मेलपंक्ती जावं तुज्या सक्तेन बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बाळक जेजूच्या पांयांतळी आयिल्ल्या सर्व भक्तिंकांची सर्व मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्या वाटेन समकोंक कुमक कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेन हांगासर आयिल्ल्या सर्व पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर. जिणयेन सदां तुजे कुशेक कल्तिमान घालूंक शिकय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदार दिवच्या सर दान्यांक सेवा भेटोवच्या धार्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजें दराळ बेसावन दिवन तांचें जिवी सोबय म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक सुदारशितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावान बोर म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे एकडी बरदोळे दांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. सगळींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसरली आमची मागणी देन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव ह्या दिशेन आमी समकताना तुजे थंय अखंड भवार्थ दवरून जिवंक तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत समर्पीत करूंक जाय अशी कृपा आमकां दी म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जेतन रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. काणीक जमो कर पुरुषां वारा उगी
फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये कणीतल्या ऋतूमध्ये ईश्वराक सोदले बागीतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये कणीतल्या ऋतूमध्ये ईश्वराक सोदले जेजूच्या काळजा सवे पेटयता काळीज मोजे जेजूच्या काळजा सवे पेटयता काळीज मोजे दर्याच्या उदकाभितर वेडेच्या रेवे भितर प्राचाच्या ठेव्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज मोजे जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज मोजे बागीतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये कणीतल्या ऋतूमध्ये ईश्वराक ससनाच्या ससना देवासई जेजूच्या काळजा सवे काळजा सवे भेटयता काळीज मोजे म्हणजे भाव बहिणीनं म्हणजे नी तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सरपदवे दादेव अपमानतात असले जाव म्हण मागाते हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि नेहमी आमच्या अनंत पवित्र सभेच्या आडवाक सुरस्वर मानून घे. कनवळ्या आमच्या भौमगाळ बापा तुझ्या वेदीचेर आम्ही दवरल्यान तीन देणी मै पसनान तू मानून घे आणि तुझ्या अस्कत भुरग्यांची बेटवणी तुझ्या अगणित पदवेन पवित्र कर हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारूया आम्ही ती सर्वेस्पराचे उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया होय अशामी करूं पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फैद्यासुओ तो येतलो म्हण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले उतरावर त्या मोगान
हांव कर्मायन ताका सांबाळलो. तो पावतस जुवांताची वाट तयार केली आणि तो पावतस ताची वळख आमकां दिली. आपल्या जल्माच्या परबे संतोषान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावले. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाकणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. भूम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. भूम सर्गी तुका जय जय. आमी दिमिगली भोव पवित्र घडी समोर आमकां उडो आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी. हे घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता. देवाची खुशी कितें मेळ्ळें जाणा जावं समर्पित जिवीत जिवंक देवाची बेसांवां जोडून घेवंक देवाचो आदार करपा जेजूच्या कुडी रगता वरवीं आमी जोडून घेवया. बापा करूच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमये जेजू क्रिस्ताची कुडो आनी रगत आपल्या कुशेन कस्टमरांचो सुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नी कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवड़ता सो गुठ परगठुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतल्या मासो मेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्ख्या संवसारा विस्तारलेली सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिजो पती भाग्यवंत धर्मदूतांनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देवाची अखंड पत्नी विश्वास भावार्थ दवरून आमचे जिवीत
देवाक समर्पित करूंक जाय चिकूर जाण वैमगोन सुमयेन शिकलेले मागणे संगत मागया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संकाय तुझी कुशी श्रीगार जाता तशी संवसारान आसा आमचो दीस पडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेले आमकां सिता तशें आमची बदकां मुगोस आनी आमकां आदाळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले आनी वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवा दया करून जिवितान समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राजेजू क्रिस्तचेणे बरोबर शानात रेखतले आमकां तुजे उदार का कोळतेने सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माया मोगस गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ निमित्त मिळो देवाची शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ देवाची शेणी संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी आमकां शांती आमी ती मिगलया बहु पवित्र घडी आमी संभ्रमता मंगळ बाबडी न्हू पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमी सुमेसाच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली देवाची कुशी मनशा कुळाक थंय जारी करूंक आनी ह्या मुखांत्र भवर्तान ती कुशी स्विकार करूंक भवर्तान ती कुशी मानून घेवंक आनी ह्या कुशेकाल उरतो सहकार देवाच्या कुशेक आमकां दिवंक आयच्या दिसा विशेश करून आपोवणे दितात ती शिडीची छेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना पूण तुजे कश्ट उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन मोगळ बाबडी नो पवित्र कुमगार फकत जिबेर मात आमी सेवसो सुमयाच्या जेवणात आम्ही मुखार सरया ताचे संगी रावया सासणी जिनेचे आम्ही खाण सेव्या नोवेची बी जोड्या सुमयाच्या जेवणात आम्ही मुखार सरया ताचे संगी रावया सासणी जिनेची आम्ही गाण सेव्या नोवेची बी आजोड्या ये सोमिया तू ये दुर्बोळ्या बिडाराती काळोख मोजो लावणाय रता वाटेन म्हाका सरय ये सोमिया तू ये दुर्बोळकार ये तुझ्या गोपान म्हाका दिपय सर्गीच्या सुखात पावोय
संगी आम्ही एक जाऊन राहूया, येतेच थोडा मी जोडूया. सोम्याच्या मोगात आम्ही थीर जाऊन राहूया, जेजूजांचे जोडूया. ये सोम्या तू ये, दुर्बळ्या भिडारांती पातका काळोख मोजो लावणाय, सत्ता वाटेन म्हाका सरय. ये सोम्या तू ये, दैवी जीवदाता ये, तुझ्या गोपान म्हाका लिपय, सर्गीच्या सुखाक पावय. ये सोम्या तू ये, दुर्बळ्या काळोख मोजो लावणाय, सत्ता वाटेन म्हाका सोनय. ये सोम्या तू ये, दैवी जीवदाता ये, तुझ्या गोपान म्हाका लिपय, सर्गीच्या सुखाक पावय. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या भौमगाळ बापा तुझ्या हातांतले आमी घेतल्यान त्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमकां आनीक तयार करून दवरलाय ती देणी आशें कोतून सामकां करपा दी. अशें आमच्या सडवंदर आसा जल्म नितळ निर्मळ काळजांनी समरमोग आमकां बोव कर म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बशें मगळ बाबणीनो ह्या पुणतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. वर्संख्येन हांगासर ह्या पुणतळाक येवन ह्या आराधनांत तुमी सांदोवेनांत वांटिल्ली जावन सुमयेची बेसांवां जोडलेल्या तुमकां स्मेस्ता अभिनंदन पाठयता. सुमयेची भरपूर बेसांवां तुमचेर मागता. हरीका शुक्रार हांगासर सकाळीं 6:30 वरार बळू जेजूच्या मना मीस नव्यान पवित्राची मागणी पिडिस्तांची मागणी आसा. सवार 10 वरां दैवीक कुळसतेर 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन. 11:30 वरां मिसाचें बलिदान, देवाच्या उतराची परगटणी, नव्यान पवित्राची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण. ह्या शुक्राराच्या भक्तीक देवस्तुतेक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. व्हड संख्येन ह्या पुणतळाक येवन सुमयेचीं भरपूर बेसांवां जोडूंक तुमचे लागीं विनंती करता. येवच्या शुक्रारा 26 तारखेर आमी विशेश करून बाळकां खातीर मागतल्या. बाळकां खातीर भुरग्यां खातीर विशेश करून मागतल्या. भुरग्यांक रजा आसा देखून चड संख्यान भुरग्यांक घेवन बाळकांक घेवन ह्या पुणतळाक येवंक तुमकां आपोवणी दिता. बाळकांक ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशी येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात म्हणल्या. सुमया जेजूच्या उतरा खाल सावन सगळ्या भुरग्यांक ल्हान बाळकांक तुमी घेवन ह्या पुणतळाक येवंक आनी सुमयाची भरपूर बेसांवां आशिर्वादाचो शेवर थंय जोडोवंक तुमकां हांव आपोवणी दिता.
स्टॉलार भेट दिया थंयसर बेंजार केल्ले मीठ तेल दुंप कोंतांबीर रेलिको इमाज्यो कुरीस इत्यादी आसा ह्यो सगळ्यो आमच्या मेजुजा वयर झुजोवंक जाय जोडूंक आतां दिता त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक हाचें बरेंपण जोडूंक तुमकां आपोवणी दिता दैवी वखदां म्हणजे आयुर्वेदीक वखदां डिवायन मेडिसीन आशिर्वादीत केल्लीं ती गांठी दुखीक गॅस्ट्री पिडेक अस्थमा पिडेक भुरग्यां पिडेक वखदां थंयसर आसात तशेंच दुखीचीं तेलां आसात ती घेवन ताचो फायदो जोडूंक तुमकां आपोवणी दिता तुमची मिसां थंयसर ऑफिसान म्हजे लागीं दिवेत नंतर स्टॉलान दिवेत थंयसर घेतात तुमच्या इराद्यां खातीर आमी मागता हरी गब्रेस्तारा विनवण्याचें मागणें आसा तुमकां सर्वांक स्वागत आसा सांजेर 5 ते 6 वरां पर्यंत दनपाराच्या जेवणाक आमी तुमी कुमक करूंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता तुमचे सगळे स्पॉन्सर जायना जाल्यार व्हडणी तुमचे कुशेचें कितलें दान तें जावं संतोशान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता तुमचो जल्माचो दीस काजराचो दीस जुबलेचो दीस कुमगार मिसां इत्यादी कार्य आसतना ह्या पुणताचो उगडास करा जेवणाक कुमक करा आनी आमी सरभक्तिकां तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागता एका शुक्रारा हांगासर कुमसारा आसा सकाळीं 9:30 ते 11 वरां पर्यंत कुमसार आसा सुटावें कुमसार जावन मिसाच्या बलिदाना मांडली जावन सुमेची कूड आनी रगत सेवंक तुमकां आपोवणी दिता तशेंच कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन सगळी विशेश मागणी आमी करता हप्त्या मदें केदाळे येवेत शुक्रारचें येवेत हप्त्या मदें येवेत पूण येता आसतना फोन करन येया तुमकां राखोवंक पडचें ना वा निराशी जावन फाटीं वचोंक पडचें ना फोन नंबर म्हज्या ऑफिसान मेळटा स्टॉलान मेळटा गुगलान मेळटा तशेंच दिव्यावाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलांत हांगासर लायव्ह प्रसार जाता थंयसर म्हजें नांव आसा नंबर आसा त्या नंबरार फोन करन ताचें बरेंपण जोडूंक तुमकां हांव आपोवणी दिता मुगाच्या भाव भयणीनो तुमी जाणात आज सांजेर 5 वरार आळवास क्रिसमस सेलिब्रेशन आळवास विद्यागिरीन चलतलें तुमकां सर्व मोगाचें वतायेचें आपोवणें आसा थंयसर आज म्हजो संदेश आसतलो देखून तुमी व्हड संख्येन येवंक तुमकां विनंती करता थंयसर वेतेल्यांक पिरगजे अंतर बसांची वेवस्था आसा आमच्या पिरगजेंची सांजे 4 वरां आनी 4:30 2 बसांची वेवस्था हांगासर केल्ली आसा देखून तुमी सर्वांनी थंयसर येवन ह्या संभ्रम वांटेली जायजे म्हूण डॉक्टर मोहन आडवान विनंती केल्ली आसा गेल्ल्या सर्वांक जेवणी थंयसर आसतलें तशेंच फाल्यां 20 तारखेर सकाळीं 9:30 वरार आमच्यात पुणतळार हांगासर उक्त्या मैदानार माटोव गेल्ल्या त्या माटवांत फाल्यां बंधुत्व क्रिसमस स्नेहकूटा फाल्यां आमी संभ्रमता लगभग 1.5 ते 2,000 लोक ಒಟ್ಟು जावची मांडावळ आमी केल्ली आसा तुमकांय मोगाचो स्वागत मागता सकाळीं 9:30 वरार सभा कार्य सुरू जातलें हिंदू मुस्लीम जैनाचे आनी क्रिस्तांवांचे मुखेली आपलो संदेश ते दितले उपरांत मोठवें सांस्कृतीक कार्य आसतलें ताचे उपरांत क्रिसमस एक नडकुळो आसतलो टॅबलो आसतलो ताचे उपरांत सर्वांक हांगासर तरकारेचें जेवण आसा सर्वांक जैनाच्या भावांनी रांदलेलें सगळ्यांक जेवण आसा तुमकां सर्वांक मोगाचें वतायेचें आपोवणें आसा क्रिस्ती भाव भयणी सुमार 800 जाणां वयर येता म्हूण आमकां तांणी नंबर दिल्ले आसा तशेंच आमची इस्कॉलाची भुरगीं आसात 1000 वयर तशेंच तुमी इतल्या जाणच्या मदें तुमी सगळ्यांनी येवंक जाय म्हणून म्हजी विनंती आमचें आजरपणी आसूंक जाय समजलें गे देखून सगळ्यां येताना आमी येना जाल्यार तें समज येना देखून सुखन आसतना एकल्यांनी फाल्यां येवंक आसा हे मोठीन दवरचें आनी वरतो सहकार तुमी दिवंक आसा ह्या दिशेन कुमोकी तुमचे हांव नाशेता फुलां फुलांची पाकळी दिवन कुमोक करूंक विनंती येवच्या बुधवारा सांजेर 6:30 वरार हांगासर क्रिसमस गायन कॅरल्स गायन सुरू जाता आनी 7 वरांक नातालां फेस्ताच्या जागरणेचें मीस हांगासर मंटपांत चलतलें आनी ब्रेस्तारा क्रिसमसाचो दीस सकाळीं 8 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस आसतलें येवच्या शुक्रारा नोवेनाचो दीस वर्साचे बरीत मिसां आसात जानेवारीच्या 11 तारखेर ह्या पुणताळेची वार्षिक महापर्व आमी आचरण करता ह्या परबेक तयार जावन 9 दिसांची नोवेनां जानेवारीच्या 2 तारीख शुक्रारा सकाळीं 10 वरार बावटो बार्न आमी सुरवात करता आनी उपरांत 9 दिसांची नोवेनां शुक्रार जावन आनी एका शनवारा पर्यंत 9 दीस कंटिन्यूस नोवेनां आसतली सकाळीं 10:15 वरां देवी ककुटचो तेर्स 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन
11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नोवेना उपरांत पवित्र तेलाची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण हर एका दिसा देखून ह्यो 9 दिसी तुमी नव्यान करूंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. तुमचे खंयचे इरादे आसा खंयचे ते संव आसात ते समर्पण 9 दिसांचे नव्यान करा आनी 11व्या दिसा 10व्या दिसा फेस्ताच्या परबेंत वांटिली जाया आनी खंडीत बळका जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडूंक तुमी सकतेल्यात आनी खंडीत ही आमची पत्नी वो आमचो बरवसो आमकां निराशी करिना. देखून तुमकां मोगाचो स्वागत दिता. 11 तारखे फेस्ताची दबाजी परब आमी आचरण करता. त्या दिसा सकाळी 10 वरार इंग्लीश भाशेन आळवास भुरग्यांक मीस आसतलें. सांजेर 5 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान उक्त्या मैदानार मैसूरचे गोळी बाप अधिक मानादीक दोतोर फ्रांसीस सेराओ हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. देखून संभ्रमान हे मिसा फेस्ताच्या संभ्रमान वांटेली जावंक तुमकां आपोवणी दिता. ह्या नव्यानाच्या दिसा फेस्ताच्या जेवणाक आदार जावन वजांचो पुरशांव जानेवारीच्या 1 तारखेर नव्या वर्सा दिसा सांजेर 4 वरार आलंगार काट्या तावन इगर्जे पर्यंत दवरला. देखून तुमी सर्वांनी बाळू जेजून केल्ल्या तुमच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा उपकार जावन वजी बांदूंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. वजांची लिस्ट येवच्या शुक्रारा हांव तुमकां सांगतलो. त्या प्रमाणे तुमी व्हड संख्येन वजी हाडना ह्या परबेक सांगात दी जाय म्हूण तुमच्या लागीं विनंती करता. वजांचो पुरशांव इगर्जे पावल्या उपरांत हांगासर संभ्रमी मिसाचें बलिदान आसतलें आनी सर्व वजी हाडलेल्या दानी खातीर विशेश करून त्या दिसा आमी मागतल्या. ह्या फेस्ता बाबतीं मुद्दम मिसां वेळार दिवन सहकार दिवंक उलो दिता. तशेंच पिर्जेंत सादी रुपये 5,000, फेस्त पिर्जेंत रुपये 10,000, प्रधान पिर्जेंत रुपये 25,000 दिवन सहकार दिवंक तुमचे लागीं विनंती करता. फुलांक जेवणाक इत्यादी नव्यानाच्या दिसांनी कुमक करूंक तुमकां आपोवणी दिता. तशेंच नव्यानाचें सगळीं मिसां तशेंच फेस्ताची मिसां दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलार ती लाईव्ह प्रसार जातली. देखून कोणाकय स्पॉन्सर दिवंक आसा जाल्यार म्हज्या लेखार प्रसार जावं दी, सगळो लोक पळोवन दी म्हणून तुमकां बघता जाल्यार तुमकां स्वागत आसा. ते स्पॉन्सरशीप तुमी दिवेत. एका लाईव्ह स्पॉन्सराक 4,500 रुपये काण घेता. देखून 4,500 दिवन तुमी लाईव्ह स्पॉन्सर रावयेत. तुमचें नांव थंय डिस्प्ले करता आनी खंडीत जायत्या लोकांक पळोवंक आदार जातलो. जायतीं तुमचे बसत मागतलीं. देखून तुमकां समेस्तांक हांव ह्या संभ्रमाच्या फेस्ताक मोगाचो स्वागत मागून तुमचे हांव उदार मनाची कुमक आशेतां. ह्याच्या दिसा आमकां हांगासर सहभेटवणी करून आमचे खातीर मागलेले आसात. बाप रॉबर्ट रेगो, एसपीडी मेळाचे पिटर रेगो, तांचो ही काळजांत हांव उपकार भोगता. गांवांत ते बेळवायचे आमचे संगी आलंगारांत ते वस्ती करून आसात. तांकां काळजांत हांव देव बरें करता. फादर पिटर तुमकां देव बरें करूं. बाब रॉबर्ट 8 वर्सांतून आमचे संगी आसून आमकां आदार दिते आसात. तांकांय काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. कांयच्या इल्ले भलायकेचे निमती कांय ते थोडे दीस फाटी वेतले ह्या संदर्भात तांचोय काळजांत हांव उपकार भोगता. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या दिसा आमकां भोव अपुरबायन संगीत दिल्लें आसा. भाऊ क्लिफी तुजो काळजांत हांव उपकार भोगता. तुका देव बरें करूं म्हणटा. तुज्या सर्व बरेपणा खातीर मागता. अपुरबायाची ह्याच्या दिसाची चित्रीकरण लाईव्ह प्रसार केल्ल्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल ताचो प्रबंधक मनेस्त अनुपम तुजो काळजांत उपकार भोगता. तुका देव बरें करूं म्हणटा. अपुरबायाची गायन केल्ल्या गायन मंडळाच्या संध्यांक उपकार भोगता. ह्याच्या दिसा अपुरबायाचें जेवण रांदूंक कुमक केल्लीं आसात आनी देवस्तुती अपुरबायान चलयल्ली आसा. रुजाई वाडेकारां तांचो मनपूर्वक उपकार भोगता. सुमेची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. ह्याच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमक केल्लीं आसात. नांव वचून सांगतना दया कर्मकार्य आनी इमानाची वात पात्र्यापातान तुमी स्विकार करची. अग्नेश डिसूजा मुडबिद्री, जेडन पिंटो मोतीमाई वडो, फेबिन आनी जॉयलिन रोड्रिगेस नित्या दरवडो, सोबिना डिसोजा गंटलगट्टे, रोनाल्ड आनी सुमा टेल्लिस आनी गुड्डे, बेनेडिक्ट मस्कारिनस आनी गुड्डे, हिल्डा सांतुमयर आनी कुटाम बेळवाय तांचो काळजांत उपकार भोगता. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. बाळक जेजू नांवान तुका राव तूं आमचे
संगी सदा बाळगची येशू वंदन तुका आता आणि सदा सर्वाता. सगळी संगता आणि या जाकर म्हणजे सगळी भक्तीने या मागण्यात मांडलेली जाऊया. ನನ್ನ भुरग्या सांगता राव समजू संतोष म्हणटा सोमी तो मनशाचो इश्ट जावन जेलो सरतनाच्या गरजांनी मनशा पावलो पिडा गुण कंदय बी पयस म्हणलें नांव ताका भोव जालें. नेण्यार शिकयलो जेजो मेस्त्री म्हणणं वाडलो. आतां तेच्या पवित्र बाळपणांत मनशा तांच्या सर गरजांनी तो पावता. रागसो जेजो बाळ म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. देखून बसया. मुगळ बाबडीन जायती ते सांग तुमी हांगासर घाल्लीं आसात आनी तुमचे त्या खातीर मागूंक तुमी सांगलेलें आसा. ही ते सांग वचून सांगतना जर तुमची ते सांग आसा तर खुर्च्या ते सांग सांगात खुर्च्या तुमच्या ते सांग खातीर त्या खातीर मागता. 30 जाणां बरी भलायकी फोव जावं 5 जाणां जिवा भितर येवच्या नानांतर पिडेतावन सुटका मेळोवं. एकल्याच्या आवयक बरी भलायकी फोव जावं 5 जाणांची तकली पडापड गूण जावं. 13 जाणांक काजरी जोड्या भुरग्यांचे देणे फोव जावं 10 जाणांक वायट संबंदांतावन सुटका लाभूंक 5 जाणां घोवा बायले मदो संबंद बरो जावं 10 जाणां बरी सैरीक फोव जावं. एकल्याची गुमटेची शिरीची तकलेची दुगूण जावं. एकल्याच्या पाटीच्या कड्याची कुशीच्या बोरीची दुगूण जावं. एकल्याच्या कुडीन ती गॅस्ट्रिकाची पिडा संपूर्ण ती गुण जावं. एका कुटुंबान शादी समाधान संतोष समृद्धी रास जावं. परगांवांत असलेल्या कुटुंबाच्या संध्यांक बरी भलायकी बरें कमान भद्रती जिविताची बरी दिशा फोव जावंक. एका कृषीचेर बेळ्याचेर भरपूर आशिर्वाद लाभोवंक. लागलेली कीड सगळी पयस सरूंक कुरवायेचे समस्या निवारूंक. एकल्याच्या बोरवेलान बरें उदक फोव जावंक. काम करच्या कामगारांनी एकल्याक बरें काम करच्या कामगारांनी आपलें आपलें काम बऱ्यान करूंक करपा मेळोवंक. एका चलयेची नेगेटिविटी ती पयस सरूंक पॉझिटिविटी रुता करना बरें शिकोवंक जणवाय गिन्यान फोवूंक तर जिवीत नंदन जावं फुलोवन येवंक. MBB शिकतले तरणाट्या शिकूंक जाणवाय गिन्यान फोव जावंक. 1 जाणांची तकली पडापड मायग्रेन गूण जावंक. तेका हाती धरली सगळीं कामां शबित्यान पंता पावोवंक. एकल्यान हाती धरली घराची कामां शबित्यान पंता पावोवंक. एकल्याक बरें फ्लॅट फोव जावंक. 2 जाणांक बरो गरजाको फोव जावंक. 1 जाणांचो गरजाको बरें आम्हाला विकून वचोंक. 5 जाणांच्या दांताची दूख ती गूण जावंक. 15 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक. 10 जाणांक देदस्पर जाल्लें जिवीत मन ते शांत जावंक. 10 जाणां भुरग्यांक बरी जाणवाय गिन्यान शिकोवंक बरी मत फोव जावंक. 15 जाणांक गांठी दूख पेंकट दूख जावन सुटका मेळोवंक बरी भलायकी लाभोवंक. 20 जाणां भुरग्यांक बरी भलायकी मतीचें समाधान स्ट्रेस उणें जावंक. 5 जाणां घरान समाधान लाभोवंक. 2 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक. 10 जाणां दिल्लें रीण फाटीं मेळोवंक. एकल्या रीण फारीक करची करपा मेळोवंक. 5 जाणांच्या पयशां अडचणींतावन सुटका मेळोवंक. 5 जाणांक तरेतरेच्या गरजांक देवाचो आदार लाभोवंक आनी बरी भलायकी फोव जावंक मागोवंक विनंती केल्ली आसा. तांचे त्या खातीर मागया आमच्या खातीर मागया दिमी गेल्या आमच्या हात उबारून सोमेची स्तुती करून सगळीं आमची मागणी भेटोवन दिवया. अर्गान तुका सुमियान जेजू उगळप तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू आराधना तुका सुमियान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू समिया ही सगळी मागणी तुका भेटोवन दिता. वड का कुळती तुजे वड आदारान तुजे वड बेसवानी आमकां बर तुजे बेसवानी बर आमची मागणी मानून घे. मागलेले सगळे फोव कर समिया. तूं जाणाय आमचे कस जाणाय आमचे वळवळेर जाणाय आमचे ते सावा जाणाय इरादे जाणाय आमच्या काळजात यात्रेक जाणाय मोतीची चिंता जाणाय तुझे उदंड का कोळती आमकां बेसवानी बार. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळी मागणी संगाता गुंतून बळका जेजूक समर्पित कर संगाता म्हणया. हे भगवान जेजू बळका तुजी सर पदवी हाच्या भितर गुलाबी केल्ली आसता तुजो हात बेसावन दिवकलो आसता तुका पातेन उलो मारतना सकळांक दे नायक तुजे बेसवानी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे राज आमकां येवन तुजे कशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दे आनी आमी आमचेच कडल्या आमकां शितां तशें आमचे बदकां कर आनी आमकां दाळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आनी देवा सपोत मनीसलो आनी आमचे मदें आनी झेल देवा सपोत मनीसलो आनी आमचे मदें आनी झेल देवा सपोत मनीसलो आनी आमचे मदें झेल नमान मरी कृपे मरी लेस में तुझे संगता आश्रय में दातों सुधी अंस्ते फॉल जो चेंजेस हो भगवते मगे देवाचे मये माप्या खाते विनती कर आतांच्या मरणाचे घडे नमान मरी कृपे मरी लेस में तुझे संगता आश्रय में दातों सुधी अंस्ते फॉल जो चेंजेस हो भगवते मगे देवाचे मये माप्या खाते विनती कर आतांच्या मरणाचे नमान मरी कृपे मरी लेस में तुझे संगता आश्रय में दातों सुधी अंस्ते फॉल जो चेंजेस हो भगवते मगे देवाचे मये माप्या खाते विनती कर आतांच्या आणि देवा सपोत मनीसलो आणि आमच्या मध्ये आणि देवा सपोत मनीसलो आणि देवा सपोत मनीसलो महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या तशादी तशाता आणि सदा महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या तशादी तशाता आणि सदा महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या तशादी तशाता आणि सदा जेजू बळकाम जेरबे साऊंगले जेजू बळकाम जेरबे साऊंगले जेजू बळकाम जेरबे साऊंगले सगळी संगता मागे ये जेजू ते संगलाय मग आणि तुम्ही घेतल्या सुदानी तुमकां मेळटले आणि बड्यान तुमकां उक्त्यान जातले तुझ्या भोवभोगीवंती माये मरयेच्या मजतीन पतयेवन हांव बडें येता सोदता आनी मागता आनी ते म्हाका मेळा शेंकर इकडे बोर मावून पडया मागया आमच्या आमच्या घरसां खातीर आमच्या आमच्या इराद्यां खातीर आमच्या आमच्या बऱ्या भलायके खातीर मतीच्या समाधाना खातीर मागया सगळी संगत मागया हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्की स्वभाव तुमकां दितलो तुज्या भोव भोगीवंती माये मरयेच्या मजतीन हांव गलतेपणी आनी गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागता आनी तें म्हाका फोव कर आमी मागया आज विशेश करून सर्व तरातराच्या पिडेनी कश्ट केल्या सर्व भाव भयणी खातीर मागया तरातराची पिडा आसून कश्ट केल्या मतेची आनी गुडीची पिडा आसून कश्ट केल्या सर्व भाव भयणींक सुम्याची गुण करची देवी सकत तांचे थंय वळून येवन दी सगळी पिडा गुण जावन दी म्हूण मागया सगळी संगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय सर्गानी संवसारात म्हजी उतरां सरशिनात तुजे भोव भोगीवंती माये मरयेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो आसा मागया ह्या पुर्ताळा घेवच्या हर एका भक्ती खातीर मागया देवा सोमी असो आशिर्वाद मागोवन भलायकी असो सुमत असो समाधान असो जैत असो भुरग्याचे देणे असो बऱ्या सैरीक असो काजाराचे देणे असो तरेतरेच्या बरेपण असो आशिर्वाद मागोवन येवच्या हर एका भक्तीकांक सोमी असो भरपूर आशिर्वाद फावो जावं दी म्हूण मागया भाऊ जाऊन दी मागया माध्यम मुखांत रंग सर्व नव्यान करता त्या सर्व भक्तिकांक सोमी असो भरपूर आशिर्वाद भाऊ जायसो आमी मागया सगळी आमची मागणी संगत गुंतून बळका जेजू समर्पित करून म्हणया हे जपनच्या जेजू बळका कंतिन्यानी बेसारे मुरुले आमच्या कळसांचेर एका कुळी दिसत घाल म्हणून तुझे मुखार पडून आमी मागता तुजे इतलें बिरमोतीन बुरुले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सोंदी नित्यात्रेकार मागची कृपा आमकां दी मंदी काड आमचे वेले सर कस निरासपण तुजे कुमकांनी बुसवण आमकां धाड बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णोच्याक सदां सर्वता आमेन आमच्या समेत जेजून आमचे थंय केल्ल्या सर बरेपणा उपकार भोवून ताका अर्गां दिवया हांगासर जायती अर्गांचे उले आसात जर तो तुमचे अर्ग आसा जाल्यार हे अर्ग संगता घडच्या आमच्या सुमयेचे जो क्रिस्ताक काळजान अर्गां दिवया 10 जाणां बरी भलायकी फोव जाल्ल्या पासत 5 जाणां मोतीक समाधान लाभल्या पासत 2 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचे तेणे फोव जाल्ल्या पासत 2 जाणांक काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत 5 जाणां बरें काम फोव जाल्ल्या पासत 18 जाणांक बरी विजा फोव जाल्ल्या पासत 2 जाणां इंटरव्यून पास जाल्ल्या पासत एकल्याची गुमटेची शिरेची 2 गुण जाल्ल्या पासत एकल्याची बाडेच्या कण्याची कुशीच्या बरींची 2 गुण जाल्ल्या पासत एकल्याची कुडींची गॅस्ट्रिकेची पिडावणी जाल्ल्या पासत एकड कुटुंबां संसमंदरी समृद्धी रास जाल्ल्या पासत परगांत असलेल्यांक राखून सांबाळलेल्या पासत कामांत बदरी फोव जाल्ल्या पासत एकल्याच्या क्रिस्तीच्या बेळाचेर आशिर्वाद लाभलेल्या पासत एकले बरवेल्यान उदक फोव जाल्ल्या पासत एकल्या हाती धरली सगळीं कामां शबित्यान पंत पावलेल्या पासत एका जाणांची मायग्रेन गुण जाल्ल्या पासत तेका जाणांनी हाती धरली सगळीं कामां शबित्यान पंत पावलेल्या पासत
एकल्याचे सेस उणें जावन पॉझिटिव्हिटी एनर्जी रुता जाल्ल्या पासत एकल्याची परीक्षा बऱ्यान पास जावन कृपा दिल्ल्या पासत 5 जाणां बरी सैरीक फाव जाल्ल्या पासत 10 जाणांची गांठी दुखी गुण जाल्ल्या पासत तशेंच 28 जाणां लाभलेल्या विविध बऱ्यापणा खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता काळजांत अर्गां दितात तांचे सांगाता आमची अर्गां गोंथया आनी जेजून केल्ल्या सर बरेपणाक हे अर्गां मागणें सांगाता म्हणया ए बहुदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळते आमी वर्णेत येयल्या तूं जावन आसा आमचो देव रस्तार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातीनी आमी तुजेर दवरता तुज्या हाच्या म्हजे म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजी कडनातली देवीक म्हजो जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन सोम्याचें नांव आमचो आदार ताणे रचला सर्गाने संसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आणि म्हजी बोट तुझ्याशी पावो सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे सर उदाळ्याने मोगान भरलेले देव आमच्या भोव मुगाळ बापा तुझी गुण करची सगत पिडेस कुडी लाभोंक कस बघतल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय या तुझ्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावन तरातराच्या पिडेनी कश्टतल्यांची तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांच्या मोतीचे कुडीची सर दुख तांचे दान पयस कर तुझ्या पुता बाळू जेजूच्या कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची वृत्ती भलायकी लाभय अशें अंगात आनी तुज्या संगातपणान जोडलो दैवी एक अनुभव सासताची जिवी जोडून तांकां दार साव हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. तुम्ही जेजू ख्रिस्त तुमचे सेवेराव तुमचे संरक्षण करून तुमचे भितर तोरून तुमकां सांबाळून तुमच्या मुखल्यान तोरून तुमकां वाठून तुमच्या फाटल्यान तोरून तुमकां राखूं तुमच्या वयर तोरून तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाची मंगळ बाबरीनो भक्तीन आराधनान बी सांत नवेनान वाटिली जावन समेची भरपूर बेसांवां जोडलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता देव बरें करूं म्हणटा परत येवच्या शुक्रारा आमी सांगाता मेळया भुरग्यांक सांगाता येवया बाळकां घेवन येवया समेची भरपूर बेसांवां तांचेर मागोवन आमी दिवया देखून परत येवच्या शुक्रारा तुमकां मोग स्वागत मागता आसतना आमी तुमच्या खातीर सदांच मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता परत तुमकां समेस्तान देव बरें करूं जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्या कायती जावया सुमेचे नवी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं प्राप्त ह्या सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा आमचेर आसनारा आमी तुका अर्गां दिता आयच्या दिसा ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा ह्या पुणतळा घेवचें भाग तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर ह्या आराधनान बी सांत नवेनान वाटेली जावन तुजें बेसांव जोडूंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आतां आमी जेवण आयती जाल्यार हें जेवण तयार करूंक वावरलेल्या रुजाई वाडेकारांचेर तशेंच हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या समेजदानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांचे दान आसूं आनी वावटी सोबत तेच मोपान नाका पाटी मेळो सकर हें जेवण जेवच्या हांव हर एकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल कुडीच्या वाडावळी ते उपकारता आत्म्याच्या वाडावळीच्या कणा खातीर निरंतर वावरूंक आमकां कृपा लाभय म्हणून मागता जो जे तराज वडसलयताय ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सौम्य मोच्या दनिया तुझो मोग कसलो जावन आसा वर्णू मोच्यान जावचें ना वर्णू मोच्यान जावचें ना मोच्या सौम्य मोच्या दनिया तुझो मोग कसलो जावन आसा वर्णूंक मोच्यान जावचें ना वर्णूंक मोच्यान जावचें ना तूं आसल्यार म्हाका बेबी रांतना तूं
असण्यार म्हाका मेबीरांतना तूं असण्यार म्हाका कांय सोडेन म्हज्या सोम्या म्हज्या दुनिया तुजो मोग कसलो जावन आसा वर्णूंक म्हज्या जावचें ना वर्णूंक म्हज्या जावचें ना पातकान सांपूण चुकून हांव पडताना सद्दा वाटेन म्हाका तूं चलोवन व्हरता पातकान सांपूण चुकून हांव पडताना सद्दा वाटेन म्हाका तूं चलोवन व्हरताय तूं असण्यार म्हाका मेबीरांतना तूं असण्यार म्हाका कांय सोडेन तूं असण्यार म्हाका बेबीरांतना तूं असण्यार म्हाका कांय सोडेन म्हज्या सोम्या म्हज्या दुनिया तुजो मोग कसलो जावन आसा वर्णूंक म्हज्यान जावचें ना वर्णूंक म्हज्यान जावचें ना तुमकां समेस्तांक रोजरमायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे पुंतळ अलंगर हांगा न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम फाटल्या वर्सांतावन ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात शुक्राराचें बडो जेजूचें भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता तशेंच जायतराची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या परगटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्लीं आसात ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात तुमकां अभिनंदन ह्या पुंतळार जायती प्रगतीची कामां आसात त्या देखून आनीकय उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता फुलीं फुलाची पकडी दिवन तुमी आदार दिया सांगात दिया ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदार मनांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो फाटल्या वर्सांतांव जायत्या वर्सांतांव प्रत्येक पासून आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.